ओके. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी वाखाणटा ह्या आयच्या दिसा पासून. हें आमचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलां, तुका आर्गां दिता बापा. तूं जावन आसाय आमचो रोजनार, तूं जावन आसाय आमचो बापूय. तुका आमी दिनवासता तुज्या सगळ्या बरेपणा पासून. तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे पासत वंपून दिलोय, इतलो तुवें आमचो मोग केलोय बापा. तुका आमी आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच पुता पासत, जेजू क्रिस्ता पासत. तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसारान धाडलोय, आमच्या पातकाचें फारीकपण ताचेर तुवें घातलें आनी आमकां सगळ्या वायटांतल्यान, पातकांतल्यान, पातकी सैमांतल्यान तुवें आमची सुटका केली. तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जेजू तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या वर्त्या सॅक्रिफिसा पासत तुवें तो खुरीस आपणायलो आनी आमकां तुवें वायटांतल्यान निवारली. आनी आयज तुवें आमकां एक सुरीन सांडूंक ना, पूण तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय आमच्या सांगाता, आमचो सांगाती, आमचो शाराती कसो. आयज ह्याच पवित्र आत्म्याच्या सांगातान आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या, ताच्या बोळान आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या तुजें उतर शिकोंक. पवित्र आत्म्या, जावं दी हें उतर तूं आमकां शिकयता, तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयता आनी तूं जाणाय कितें आमकां गरज, कसल्या संकोश्टाक, कसल्या अपघाताक आमी सांपडल्यात तूं जाणा पवित्र आत्म्या. आनी हें देवाचें उतर जावन आसा आमची सुटका, जें जिवें सोडसोडीत दोनी वाटेनी पाजलोले तोर्सा देखीन ओदीक धारेचें. आयज हें उतर एक सादे पर्यंत आमकां तूं शिकय पवित्र आत्म्या. ह्या उतराची सोजमणी ह्या शिकवणेंतल्यान तूं आयज आमकां दी की कसलेंय पासून तर तुफान आयलें जाल्यार ह्या तुफानांतल्यान आमी वयर सरोंक, ह्या तुफानाचेर आमी झूज मारूंक आनी तातूंतल्यान भायर सरोंक तुजी कृपा, बापाची कृपा जेजू क्रिस्ता उद्देशी तूं आमकां फावो करताय. तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. जेजू तुज्या नांवान आमी अधिकार घेता ह्या मेळ्या आत्म्यांचेर. हे कसले डिस्टर्बन्स ह्या सुवातीचेर आसा ताचेर अधिकार घेता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सुवातींतल्यान भायर सरोन दर्यांत वचून पड आनी कसलीच आडखळ हें उतर शिकोंक आमकां जायना तशी तुवें आमकां हांगासर सोडयल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां दिता. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस. The Spirit of the Lord is in us. The Spirit of the Lord is with us. Greater is the Spirit of God that is in us than the one who is in this world. Father, we thank you, we praise you. We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, बसूया. बसा, सगळीं बसा. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise God. Okay. सुरुवात करूया आमी. थँक यू होली स्पिरीट. ओके. आमी समजूया एक जे आमच्या जिवितान, ओके, दिसपट्टे आमच्या जिवितान. ओके, पयलो प्रश्न तुमकां विचारता. तुमच्या भितर मेळ्ळो आत्मो आहा? इवल स्पिरीट आहा कोणाच्या भितर? सांगना, उगी रावल्या म्हणल्यार आहा म्हणून सजमो. आमच्या भितर मेळ्ळे आत्मे आहा? ना न्हय. ना. आसा जाल्यार आमी सारकी तशी कशी जावपाची, करेक्ट ना? सो दॅट मिन्स वी डोंट हॅव इवल स्पिरीट. शुअर तुमी? हय. नो चेंजिंग द आन्सर लेटर ऑन ना? मागीर आन्सर बदलपाचें ना. सो आमच्या भितर मेळ्ळो आत्मे ना. ना. ओके. आमच्या भितर भिरांत आहा? भिरांत येता केन्ना केन्ना. ओके. आय वॉन्ट यू टू रीड 2 Timothy 1:7. सो जेन्ना प्रश्न विचारलो आमच्या भितर मेळ्ळो आत्मे आहा, आमी म्हणटा ना. ओके. ओके. सो जेन्ना भिरांत आहा म्हणून सांगली जाल्यार आमी मातशी हाल्ली.
दॅट मीन्स वी हॅव फियर रायट. ओके. आतां जेन्ना एका मनशाक भिरांत येता, कसल्याय कारणाक लागून आमकां भिरांत येता वो येना. लेट्स से आतां आमी मातशें कितें सिमटम्स आहा म्हणून दोतोराशेन गेलीं आनी दोतोरान टेस्टींग केलें, सगळें केलें, रिपोर्ट हाडलो. ओके. रिपोर्ट कॅन बी पॉझिटीव वा नेगेटीव. लेट्स से द रिपोर्ट इज पॉझिटीव. कितें येतलें भितर? रिपोर्ट येतलो वो भिरांत येतली? रिपोर्ट आयलो काय? रिपोर्टाक पण कितें आयलें? भिरांत आयली. टेस्टींग जावच्या पयलींच भिरांत येवन भितर बसल्या. रिपोर्ट येवंकूच ना, भिरांत येवन भितर कब्जो घेवन बसता. येसो नो समजता न्हय कितें म्हणटा तें? ओके. डीड यू फावंड बाबा? 2 Timothy 1:7. ओके. यू रीड इन कोंकणी, हांव हांगासर वाचतां इंग्लिशीन. सोजमोया आमी देवाचें उतर की कशे भाशेन सैतान आमच्या जिवितान एक फसवणी घेवन येता आनी आमकां गम ना पासून तें कार्य जें घडटा तें सैतानाचें म्हूण. हालेलुया. थँक यू जीजस. समजता कशे भाशेन भिरांत आमचेर कब्जो घेता आनी भिरांत कोणा तावन येता आनी भिरांत म्हणल्यार कितें हें पयलें आमी सोजमोया. आयज जायत्या जाणांचें जिवीत दुयेंसान मरच्या पयलेंच भिरांतीन मनीस मेल्या, वय गो ना? जायते फावटी आमी पयलां भिरांतीन मनीस दुयेंसान मरच्या पयलेंच. बस देर इज वन मोर चेर. ही एक घे. भितरल्यान एक फाटल्यान एक चेर घालूंक जातली न्हू तुमकां? फाटल्यान एक. सो हांगाय धरूंक जाता एक. यू सीट हियर सिस्टर. बस हिंगा बस. सो जायते फावटी आमी दुयेंसान मरच्या पयलेंच मनीस भिरांतीनूय मेला. उदाहरण आमी पयलां कोविडाच्या टायमार जायते फावटी जायते केसीस अश्यो जाल्या. कोविडान मरता तो मरताच, पूण कोविडाच्या भिरांतीनूय लोक मेलेले आहा. येसो नो? भिरांतीन पासून मनशाक मरण येता. कित्याक? भिरांत कितें मेवलें तुका? Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. Zero. 1:7 verse. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो. स्लो परत्यान वाच. कित्याक? कित्याक हां. देवान आमकां दिला तो आत्मो हां. आमकां बिजोड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. भावा भयण्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता Only 7th verse, Only 7th verse. आनी आमच्यो वाट वडोवण्यो दामोवंक शक्ती दिता. ओके. इंग्लिशीन पळय कशें बरयलां हांगासर. फॉर गॉड हॅज नॉट गिवन अस अ स्पिरीट ऑफ फियर. गॉड हॅज नॉट गिवन अस अ स्पिरीट ऑफ फियर. म्हणजे देवान आमकां, इन अनदर वर्ड्स कोंकणीन सांगोया, देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो. भिरांतीचो आत्मो. सो भिरांत कितें जावन आहा? भिरांतीचो आत्मो. सो भिरांत कितें जावन आहा? भावना काय आत्मो? भिरांत कितें जावन आसा? आत्मो. अंडरस्टँड? नाव आतां आमी विसरलेले आमकां मेळे आत्मे आमच्या भितर आसा. आमी कितें म्हणलेलें? ना. पूण भिरांत आहा. सो भिरांत कितें जावन आसा? बरो आत्मो काय मेळ्ळो आत्मो? सो आतां आमच्या भितर मेळ्ळो आत्मो आहा. आतां नाव यू वी अंडरस्टँड. सो जेन्ना आमी एक सादे नदरेन जेन्ना आमी पळयता आमकां दिसता भिरांत म्हणल्यार एक भावना, लायक इट्स अ फिलींग, म्हणल्यार केन्ना येता केन्ना वयता. बट फियर इज नॉट अ फिलींग. भिरांत भावना न्हय. पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे भिरांत जावन आसा एक मेळो आत्मो. सो जितले फावटी आमी जेन्ना भिरांतीन भरता आमी जाणा जावंक जाय हो जावन आसा मेळो आत्मो. सो जेन्ना तुका म्हज्या जिवितान तर सुदरवणी कितें बदलावणी जावं सुदरवणी तर म्हाका करची आसा जाल्यार पयले सुवातेर हांवें जाणा जावंक जाय म्हज्या भितर कसली भावना चलता. Yes or no? If I want to do correction in my life, I need to know first thing that I am doing something wrong. Yes or no? एक मनीस सगळेंच बरें करता ताका आनी करेक्शन जायी? एक मनीस सगळें बरे भाशेन चलता ताका आनी करेक्शन म्हणल्यार कितें म्हणटा कोंकणीन? सुदारणी.
एक मनीस सगळें बरें कोत्ता काम ताका सुदारणी जायी नाका न्हय, तो सगळें बरें कोता. पूण जेन्ना एका मनशाक गमलें की हांव बरें करिना जाल्यार सुदारणी जायी. लेट्स से एका मनशाक सोरो पिवपाची वायट संवय आहा, करेक्ट. आतां हें सोरो पियेतलो मनीस पासून जाणा हें वायट संवय म्हूण, येस नो. आतां मनान तो चिंता हें वायट म्हाका नाका, पूण तेजे जिविताचेर तेजो कब्जो ना म्हूण नाका आसतना पर्यंत तो वचोन तें कार्य करता. कित्याक ही कॅनॉट कंट्रोल हीज सेल्फ बिकॉज ही इज एडिक्टेड टू दॅट. आतां सोरो पासून जो एक मनीस पियेता तो जावन आसा एक मेळो ओत्मो, अंडरस्टँड. आनी मेळे ओतमे जेन्ना आमच्या भितर कार्य करता आमकां त्या मेळ्या ओतम्याचेर आमच्या वस्तुंगी अधिकार ना, जावं ताचेर आमकां ओवरकम जावपाक आमकां जायना, अंडरस्टँड. हांव येवच्या पयलें पासून चिंत्तालें कितें शिकूंक, कितें टॉपीक जावं, लायक वॉट टू टीच, कितें आतां हे परिस्थिती प्रमाणे. एंड ऑन द वे द लॉर्ड इज टेलिंग स्पीक ऑन फियर. कित्याक आयज भिरांतीक लागून आमच्या जिविताचो नाश जाल्लो आहा, येस नो. आतां आमी म्हणटा एज धाकट्या भुरग्याक ते एल्डरली मनीस पासून आमकां सगल्यांक भिरांतीन आमी फासाक सांपडटा. भिरांतीच्या भुरग्याकूय भिरांत, आमी व्हडलीं जाल्यारूय भिरांत, कॉलेजीक भुरगीं वता एग्जामीची भिरांत, येस नो. टिचरीचे प्रोजेक्ट जावंक ना, कितें जावंक ना, प्रोफेसराची भिरांत, येस नो. सो सगळे कडेन भिरांत एका रुपान आमकां आसताच. पूण सदां उगडास आसतात भिरांत जावन आसा भावनांनूय, पूण भिरांत जावन आसा मेळो ओतमो. आतां तेचेर आमी कशें जैत व्हरचें. जायतीं वर्सां आमी चिंतालीं मेळे ओतमे म्हणल्यार आमकां दिसता कितें सोयतान बसता कोणाचेर आनी तो एके भाशेन एक्टींग करता, जावं हो सारको आवट ऑफ कंट्रोल जाता, तो म्हणजे मेळो ओतमो, येस नो. हे भाशेन आमी चिंतालीं. पूण मेळे ओतमे भिरांतीच्या रुपान येता, अनफॉरगिवनेसाच्या रुपान आहा, कोडूसाण आमी घेवन बसता दुसऱ्या बद्दल तितून आहा, कुडेपण जेलसी जाता तातूंत आहा. हे सगळे जावन आसा आमचेर मेळे ओतमे. हालेलुया. केन्नाय दुसऱ्याक आमी बरे भाशेन भोंवता तो पळयता आमी कंपॅरिजन करता. इज इट नॉट एन इवल स्पिरीट? Yes. कंपॅरिजन इज एन इवल स्पिरीट. लेट्स से यू आर गोईंग फॉर कॉलेज नाव, कॉलेजीक तूं येताय, तुज्या की आनी कोणी बरें न्हेसोन येता, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू घेवन येता, एंड यू सी दॅट समथींग हॅपन्स फ्रॉम इनसायड. बी ऑनेस्ट, थिंग्स विल हॅपन. You might not be saying that त्याचे वाईट जाऊन दी, but there is a comparison can come within. Yes. How it comes? When you see those things, the message goes inside of you. Correct? म्हजे कोणें आसोंक जाय आसलें. केन्ना आमी कंपॅरिजनान पडटा, आय कॅनॉट एफर्ड दोज थिंग्स. म्हजे कडेन घोडना असल्यो वस्तू, पूण ती भुरगीं पळय कांय बरीं घेवन येता, म्हाजेय कडेन आसचें, हें जावन आसा कंपॅरिजन. अंडरस्टँड? समजता? हे भाशेन सोयतान असल्या ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान आमच्या भितर रीक करता, समजता? आनी जेन्ना सोयतान ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंच्यान आमच्या भितर रीक करता, वी ओन्ली डोंट नो सोयतानान भितर आमच्या कब्जो घेतला म्हूण. आनी जेन्ना सोयतान आमचेर कब्जो घेता, इट टर्न्स इन टू सिकनेस, वी कॅन से. इट टर्न्स इन टू सम अदर इश्यूज आमच्या लायफान. इट टर्न्स इन टू फायनान्शियल क्रायसीस आमच्या लायफान. जायत्यो असल्यो वस्तू आमच्या जिवितान घडोवन येवंक जाता. हालेलुया. समजता? ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां दुयेंस म्हणोया, दुयेंस पर्यंत जेन्ना आमकां अनफॉरगिवनेस आसता, कोणें आमकां वायट केलें, करता आमकां दुसरो मनीस वायट ना, दुसरो आमकां वायट करिना, मागीर आमकां कितें जाता, खुशालकाय भोगता. नासतात तुमी आनंदान घरा येवन कोणें वायट केल्या उपरांत तुमकां म्युजीक घालता आनी तुमी डान्स करता. कितें करता आमी? दार बंद करता आनी म्हाका जावं नाका ना, म्हाका जेवंक नाका, म्हाका हांग नाका, दारार नाका. जायना हे भाशेन? हां, दार बंद करून तुमी भितर रावता खरो, तो मनीस दूख जाला तो कोणाक घेवन रावता तो भितर? खंयच्या ओतम्यांक? आय एम हर्ट, म्हाका दूख जाला, दूख घेवन बसला, तो मेळो ओतमो तुज्या काळजान दुखाच्या रुपान बसला, ताका घेवन आमी भितर रावता आनी दार बंद करता. येस नो? पूण देवाचें उतर म्हणटा, संतोश बरीत रावात दर एक वेळार, दर एके परिस्थितीन तुमी संतोश बरीत, आनंद बरीत रावात. येस नो? पूण जेन्ना दुसऱ्यान आमचेर वायट केलें, आमच्या काळजान एक जोडाय येता, त्या मनशा बद्दल आमकां राग येता, त्या मनशा बद्दल आमकां एक कोडूसाण येता, आनी आमी रागान भरोन रावता आनी चिंता आतां केन्ना आमी रिटर्न करचें, वयव ना? सो आतां सजमोया हे भिरांतीचे वयल्यान, ही भिरांत आमकां कितें म्हणटा? वॉट हॅपन्ड हियर? ओके, आय विल रीड इट इन इंग्लीश.
Alo, mấy cô ta? Alo. Mấy cô ta còn? For God has not given us a spirit of fear, but of power, love आणि साऊंड मायंड. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा. सो पयले सुवातेर ह्या स्क्रिप्चरा उद्देशी आमी कितें शिकली? भिरांत जावन आसा मेळ्ळो आत्मो. आयज सान तुमी कितें उगडास दवरूंक जाय? म्हाका भिरांत दिसता. कोण तो? कोण तो आयलो भितर? हें उगडास दवरात, हें गांठीक मारात, सारकें नोट डावन करात. कसलेंय कितें जालें आमकां सडनली भियेतात आमी, आवय भिरांत दिसली म्हणटात. दिसली ती दिसली, तोंडानूय कितें म्हणटात? भिरांत. आवय भिरांत दिसली. रिपोर्ट पयले म्हाका भिरांत येता. येस नो? रिपोर्ट पयले भिरांत येता. तो रिपोर्ट पळोवन तर भिरांत येता. हो रिपोर्ट पळोवन आमकां कितें येता? हे पुस्तकांतलो रिपोर्ट पळोवन आमकां कितें येता? कितें येता? रोमन्स 10:17 कोण सांगूंक शकता? से नो लावडली, यू नो द वर्ड. व्हडल्यान सांग. देवाचें उतर पळोवन कितें येता? आयकोन कितें येता? भावार्थ येता. ते रिपोर्ट पळोवन कितें येता? संवसारी देवाचें पळोवन कितें येता? भावार्थ येता. सो भावार्थ येता तो रिपोर्ट जाय काय भिरांत येता तो आसा? हांव म्हणना संवसारी रिपोर्ट जे आमकां येता ते यू नो फोटींगपणाचे जावं लायज म्हणून. आय एम नॉट सेयींग दॅट इज देर. बट देवाचें उतर रिपोर्ट आमकां कितें म्हणटा? आमकां भावार्थ दिता. जेजूच्या गायांनी आमचें कितें जालां म्हणटा? पेगोवणी जाल्या. येस नो? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं म्हणटा. संवसारी रिपोर्ट म्हणटा तुका हें प्रॉब्लम, तें प्रॉब्लम, तें प्रॉब्लम, तें प्रॉब्लम, वीच इज देर. आय एम नॉट सेयींग डिनायींग दॅट. बट वॉट हांव कितें म्हणटा? ते रिपोर्ट पळोवन जेन्ना आमकां भिरांत येता, हो रिपोर्ट पळोवन आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय आनी ह्या भावार्था उतराच्या उद्देशी आमचे जिविताची चाल जावपाक जाय. हालेलुया. कित्याक जेन्ना हांव म्हणटा हांव क्रिस्ताची मनशां भावार्थान जियेता पूण दिसता तितून जियेनात. हालेलुया. जरी तर हांव म्हणटा हांव क्रिस्ताचें आनी हांव तर भिरांतीन जियेता, भितर कोणाक राजा केला हांवें? मागीर हांव कोणाचें? क्रिस्ताचें काय सैतानाचें जालें? आर यू फॉलोईंग? ओके, आय विल रीड वन मोर स्क्रिप्चर फॉर यू. बायबल कट्टारो. You know, it says in John, first letter of John, okay, read first letter of John, 3rd chapter. हे स्क्रिप्चर आमकां पयली जॉनाची पयली चीट 3रो आविस्वर 10वी वोळ कोंकणीन हा ब्रदर तुज्या मोबायलाचेर. यू गॉट इट? रीड. जेसून ताका जबाब दिलो. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 3 वर्स 10. जेसून ताका जबाब दिलो. तू नो, फर्स्ट लेटर. यू रीड. इज इट कोंकणी? रीड. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं. देवाची भुरगीं आनी देवसाराची भुरगीं. सो आमी देवाची भुरगीं जावंक जाता आनी देवसाराची जावंक जातात. येस नो? कशें गमोन येतलें आमी कोणाची भुरगीं ती? आतां समजमणी येता. सो हांगा कितें बरयलां? आमी देवाची भुरगीं या. वास ब्रदर. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच वळखूं येता. जी कोण देवाचे कुशे प्रमाणे जियेनात वो आपल्या भावा भयणीचो मोग करिनात ती देवाची न्हय. परत्यान वाचतें स्लो. आय विल रिपीट आफ्टर यू. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच वळखूं येता. आतां कित्याचेर वळखूं येता तें पळोवया. जी कोण देवाचे कुशे प्रमाणे जियेनात वो आपल्या भावा भयणीचो मोग करिनात ती देवाची न्हय. पूण ती कोणाची जाली? देवसाराची. कितें म्हणल्यार पयली वळ देवाची व देवसाराची ती हाजेर गमोन येतलें. आनी कित्याचेर गमोन येतलें? जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे खोशे प्रमाणे जियेनात आनी आपल्या भावाचो पेल्याचो मोग करिना ती देवाची न्हय. आतां समजोया. आतां ही वळ आमी 2 तिमोथी 1:17 आमी
एक कोरया. 2 तिमोथी 1:7 आमकां कितें म्हणटा? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां दिवंक ना. पूण जोरी तर हांव भिरांतीक म्हज्या भितर बाळगून दवरतां, ही कोणा थावन येता? देवसारा थावन. येसो न्हू? भिरांत कोणाची? देवसाराची. सो ही देवसाराची भिरांत, देवसाराचो आत्मो तर हांव भितर बाळगून दवरतां, हांव देवाचें जातलें ना. देवाची आज्ञा कितें आहा आमकां? 2 तिमोथी 1:7 देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. पूण देवान आमकां कितें दिलां? मोगाचो, पदवेचो, पावर, लव एंड साऊंड मायंड, विच इज मोगाचो, पदवेचो आनी थीर मनाचो, आप दबावणेचो. अनदर कोंकणी वर्ड सेज थीर मनाचो, लायक साऊंड मायंड. सो देवान कितें दिलां? मोगाचो आत्मो, शोकतेचो आत्मो, विच इज पदवेचो आत्मो आनी थीर मनाचो. हे आत्मे देवान आमकां दिल्या. ह्या 3 आत्म्या प्रमाणे तूं तर जियेना. ही देवाची खोशी जियेनान जाल्यार जरी तर आमी देवाच्या आत्म्या प्रमाणे तर आमी जियेना. ही देवाची खोशी ना. सो मेळो आत्मो देवाची खोशी ना. देवाची खोशे प्रमाणे तर आमी जियेनान, आमी कोणाची? ही वळ कितें सांगता? अंडरस्टँडींग? देवान आमकां दिला मोगाचो आत्मो, देवान आमकां दिला पदवेचो आत्मो, देवान आमकां दिला थीर मनाचो आत्मो. हे आत्मे देवाचे सायडीक दवरून तर आमी भिरांतेच्या आत्म्या सवे तर आमी जियेता. देवाचे खोशे प्रमाणे आमी जियेता ना. आनी देवाचे खोशे प्रमाणे तर आमी जियेना. कोणाची भुरगीं आमी? देवसाराची. क्लियर? सो आयज सान तर भिरांत येता, तुमी कितें करचें? आवय की सायबा कितें करया? देवाक उलो मारया, म्हाका भिरांत येता, भिरांत येता. मोजेसा भशेन म्हणटली, दुस्मान लागला पाटी, फुडल्यान आहा व्हडलो नदी, दर्या, आनी तो देवाक उलो मारता. देव म्हणटा तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय? जाणा तुमी ती स्टोरी? जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्टांतल्यान, गुलामपणाच्या देसांतल्यान देवान भायर काडली आनी अरण्यान पावचे आदीं जेन्ना ती भायर सरोन वेताली, वाटेर पावले उपरांत कितें आयलें तांच्या दोळ्या मुखार? दर्या आयलो, रेड सी. करेक्ट? तांबडो दर्या आयलो. दर्यांसान वचत जाल्यार कितें जातलें? मरतली न्हय बुडोन. येसो न्हू? तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी पणजे रिवर पळयल्या? आतां फेरीबोट लेट जाता म्हणून तुमी दर्यांसान चलत रावतली? तुमी फेरी केन्ना क्रॉस केल्या? सगळ्यांनी केल्या? एक्सपिरियन्स घेतला फेरीचो? फेरी येवपाक लेट जाता म्हणून केन्ना तुमी इम्पेशन्स जाले आसतली काय आमी? मागीर तुमी म्हणला आसतलें आसूं दी, देव चल्ला दर्या, चलत रावया, पावतली. त्या भिरांत दर्यान पांय घालूंक. येसो न्हू? दर्या पण कितें जाता? आवय सायबा आतां कितें करया? येसो न्हू? आनी सोजमोया बिफोर आतां तूं रावलाय फेरी क्रॉस करूंक आनी फाटल्यान कोण दुस्मान येता तुका मारूंक. नाव वॉट यूल डू? आतां कितें करतली? दुस्मान न्हय, सुणी लागल्या तर फाटीक. मागीर मागीर कितें करतली? भिरांत दर्यान पांय घालूंक जाता? इमॅजिन आतां त्या टायमार, आतां हो इन्सिडंट आमी त्या सुवातीचेर घालता. कित्याक? आमकां सोजमणी येवंक जाय. रेड सी म्हणल्यार ल्हान दर्या न्हय, व्हडलो दर्या तो त्या टायमार. आनी आख्खी पोरजां, इस्रायल पोरजां, देवान इचून काडलेली पोरजां आतां कितें करतली? फेरो येता, राजा येता फाटल्यान तांकां मारूंक आनी फुडल्यान कितें आहा? दर्या आहा. सो मोजेस आतां रडटा, देवाक उलो मारता, आपूण कितें करूं? आनी बाप म्हणटा तूं आपणाक कित्याक रडटाय? तुज्या हातान आहा तें मार दर्याचेर. हालेलुया. आनी आयज आतां हें तुमकां इन्सिडंट हांव कित्याक सांगता? आय मेक यू अंडरस्टँड. ओके? आतां जेन्ना देव म्हणटा तूं हातीन आहा तें मार, आपणाक उलो मारनाकाय, डोंट क्राय फॉर मी. कितल्यो प्लेग्स देवान तांकां आपल्याची अजापां दाखोवन दिली इस्रायल पोरचेक. वय ना? गुलामपणाच्या देसांतल्यान भायर सरच्या आदीं कितले भशेची देवाची अजापां तांणी पयलीं पळोवंक ना? दुस्मानाच्या गांवाचेर मरण आयलें, तांचे पयले भुरगे मरण गेले, रक्ताचो शिवर जालो त्या देसान. पूण ह्या गोरण्याचेर कितेंच येवंक ना, एक कुस्कूट वायट येवंक ना. येसो न्हू? 10 भाशेचे प्लेग्स आयले तांचेर, पूण इस्रायल गोरण्याचेर एक कुस्कुटाचें वायट येवंक ना. येसो न्हू? ही देवाची अजापां मोहिमा तांणी पयली. आनी आतां हो दर्या आयलो आनी आतां मोजेसूय रडटा. कितें करूं? देवाक उलो मारता. देव म्हणटा आपणाक रडटाय कित्याक? हातीन आहा तें दर्याचेर मार. आनी जेन्ना मोजेसान तें काम केलें, दर्या कितें जालो? दोशी जालो. दर्या दोशी जालो आनी ती पासार जाली. आतां देवान म्हणलें तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय? तुका दिलां तितून तूं तें काम कर. आनी आयज आतां तुमकां भिरांत येता, तुमी देवाक म्हणटली सायबा म्हाका भिरांत येता, भिरांत येता. देव म्हणटा थिंगा वयर रावन म्हाका कित्याक उलो मारताय? पुस्तक ओपन कर आनी पळय आनी उलय म्हजें उतर. हालेलुया. पुस्तकां आमी बंद करून आल्तारांचेर ड्रॉवरांनी घालता
आनी संकोश्ट येता, त्रास जाता तेन्ना आमी देवा कितें करूंक, सायबा कितें करूंक, जेजू तूं म्हाका पाव, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका पाव, बापा तूं म्हाका पाव. आनी बाप म्हणटा म्हजें उतर तुमकां स्वत जावन आसा, तुमकां बरोवन दिलेलें आहा, उलय तें उतर आनी घे तुजी सुटका. हालेलुया. आमच्या जिवितान आमी ह्या उतराक कितलें मोल दिलां आयचो दीस पासून आमी नियाळ करया. आयज आमी सगळ्या वस्तूंक आमच्या जिवितान आमी जागो दिता. येसो न्हू. दीसभर आमी सकाळीं उठ्ठा, म्हज्या जिविताचें सांगता हांव, सकाळीं उठ्ठा आमकां हुस्को कितें रांदचें, कितें करचें, कितें खावचें, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, सगळें करूंक जाय. एका टायम हा एक उतर उलोवंक, कित्याक सुटका आमची ह्या उतरांतल्यान. जेन्ना आमकां गमन येतलें, देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण देवान म्हाका कितें दिला, पदवेचो आत्मो. पूण हो आत्मो म्हाका दिला म्हूण म्हजेर कार्य करूंक कसो लागतलो, कसो कार्य करतलो म्हजेर हें उतर, कोण सांगूंक शकता? एनीबडी कॅन टेल? वर्ड इज गिवन, देवान आपणाचें उतर दिलां, बट हाव इट वील वर्क इन माय लायफ, कोण सांगतलो? भावात भावार्थ दवरतले. भावार्थ कशी दवरतली आमी? भावार्थ आसाय म्हूण कशें गमतलें? भावार्थ ओके, वॉट यू सेड इज व्हेरी करेक्ट, व्हेरी ट्रू. भावार्थ दवरूंक जाय, पूण भावार्थ आसा म्हूण कशें गमतलें? हाव कॅन आय टेल or how can you tell that somebody has faith or walking in faith? by following Jesus. By following Jesus. Okay. Now another question is, how will I know that that person is following Jesus? कशें गमतलें? मिरेकल्स मिरेकल्स त्या मनशा कडल्यान. वीक बी दिले जाल्यार कितें लागतना तेका. Jesus says in Matthew 7, एक मनीस म्हणटलो, लॉर्ड लॉर्ड, तुज्या नांवान हांवें जायती अजापां केलीं, जायते मिलाग्रो केल्यो, आनी जेजू म्हणटा हांव तुका वळखना. बरे कोणे They be asking sister the power to lesson right. Miracles. Okay. I want you to read John 14. John 14:7, go. No, not 14:7. John 14:15 verse. This verse says, if you love me, keep my commandments. Correct? तू तर म्हजो मोग करताय, तू म्हजी आज्ञा सांबाळटलो. आज्ञा कितें जेजूची? एकामेकाचो मोग कर. कसो? जसो तू तुजो करताय तसो. जसो हांवें तुमचो केला तसो. आनी जेजून आमचो मोग कसो केला? शीम मेर नासलेलो, मीठ मेर नासलेलो. येसो न्हू. विच वील नॉट, तो मोग जेजूचो पळयना दुसरो म्हाका कितें करता. करेक्ट? येसो न्हू. आतां जेजू म्हणटा म्हजे शीस, इवन इन जॉन 13 ऑल्सो ही सेज, इफ यू लव 39 बरयला पळय, इफ यू हॅव लव टू वन अनदर देन आर यू माय डिसायपल. सो हेजी आज्ञा जेजूची परत्यान तो म्हणटा, फकत एक मोगाची खबर करता. करेक्ट? देवाचें उतर, देवाची आज्ञा जेन्ना आमी पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, तेन्ना गमन येता की हांव देवाच्या उतरा जेजूचो मोग करता म्हूण. करेक्ट? आमचो क्वेश्चन कितें आसलो, एक मनीस भावार्थान जियेता म्हूण कशें गमतलें? करेक्ट? आमचो सवाल प्रश्न कितें आसलो, मनशाक भावार्थ आसा म्हूण कशें गमन येतलें? भावार्थ आसा तो मनीस ह्या उतरा प्रमाणे जियेता. वेदर आय सी इट विथ माय आयज, वेदर आय डोंट सी इट विथ माय आयज. हांव म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका फावर म्हजे वाटेन म्हाका दिसता ओ ना दिसता. ओके? वेदर आय सी ऑर आय डोंट सी, म्हाका दिसोन येता ना दिसोन येता, तरी आसतना म्हजो भावार्थ ह्या उतराचेर. आतां भावार्थ आसा म्हूण कशें गमतलें? अ पर्सन वील लीव बाय द वर्ड ऑफ गॉड. How will I know a person is living by the word of God? A person will begin to speak and declare the word of God. Hallelujah. भावार्थ आसा म्हूण कशें गमन येतलें? भावार्थाची निशाणी जावन आसा हें देवाचें उतर तुज्या तोंडान उच्चारणी. हें बरयलेलें आहा 2 Corinthians 4
13. कोंकणीन वाच पळया. 2 Corinthians 4:13. You open, brother? Read. हांवें भावाक दवरला देखून हांव उलयलो. हांवें भावार दवरला देखून. भावार ता म्हणून कशें गमतलें? हांवें भावार दवरला देखून हांव उलयलो. हांव उलयलो. भावार्थ तो मनीस कितें करता? भावार्थाची निशाणी कितें आसा म्हूण भावार्थ? उलय हां तोंडानी आमी कितें उलयता दिसभर? आमी कितें उलयता? तुमी जाणा भावार्थ म्हणल्यार कितें? इट्स नॉट जस्ट फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ म्हटल्यार तूं कितें पळय स्वत मानताय, तुजो विश्वास पळय तूं कित्याचेर घालता, तुका तो भावार्थ. फॉर एग्जाम्पल वेन डॉक्टर गिव्स एज रिपोर्ट, ओके, दोतोर जेन्ना आमकां रिपोर्ट दिता वो दिना? दिता. आतां तुजो भावार्थ त्या रिपोर्टाचेर पडलो, तुवें तें स्वत मानलें म्हूण कशें गमतलें? तूं कितें करतलो? उलयतलो. यू वील स्पीक अबाउट दॅट प्रॉब्लम. अंडरस्टँड? जेन्ना आमी कित्याचेर स्वत मानता, आपणान घेता, अरे हें जालें आतां, हेंच स्वत, यू बिगेन टू स्पीक अबाउट दॅट प्रॉब्लम ऑर अबाउट दॅट स्पेसिफीक थिंग. समजता कितें म्हणटा तें हांव? आतां तुमी दिसांतल्यान आमी जायतीं उतरां उलयता. कसलीं उतरां उलयता? बेश्टेच कितें उलयता? कितें आमचें तकलेन आहा तेंच आमी उलयता. तकलेन आसता तें आमी उलयता. आनी तकलेन कितें आसता आमचें? जें कितें आमी स्वत मानून बसयलां पळय तकलेन, तें आमचे तकलेन ती कॅसेट आमची चलता. येस ओ नो? उदाहरण आतां घेवया. ओके, तुमी सांगा उदाहरण. फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे यू स्पीक, रायट? वॉट डू यू स्पीक? कितें उलयता तूं एवरी डे? तुका धरया, सांग तूं. कांय तूं रागार जावचें ना म्हूण जाणा हांव. आतां सदां काल कितें उलयता तूं डेली तुज्या लायफान एवरी डे? कितें? तूं लसता तांकां? तुजी फॅमिली? सांग न्ही. लायक एवरी डे कितें उलोवप आसता आमचें? तूं सांग. कॉलेजीक कोण हें करपाचें, कितें शिकयतलें एज टिचर बीन तशें. हय. आनी इतलेंच चिंता तूं कॉलेजीचें सांग आतां. तूं कॅन्सील तेका धरया. ओके, कॉलेजीन आतां फकत कितें शिकयतलें तितलेंच चिंता, आनी दुसरें कांय मॅटर्स ना कॉलेजीन? लेक्चर आसतले, बेगीन सुट्टले काय बेगीन सोडपाना तें. मागीर आनी फॉर एग्जाम्पल आतां आख्खे क्लासीन टिचरीन धर तुका प्रोफेसरान तुका उबें केलां आनी बरें तुका कितें क्वेश्चन विचारला एंड यू आर नॉट एबल टू आन्सर आनी लेट्स से ही ऑर शी इन्सल्ट्स यू, देन दूख जातलें. आनी मागीर एवरी टायम जेन्ना ती टिचर क्लासीन एंटर जाता तुका कितें जातलें? यू आर रिजॉयसिंग इन युअर हार्ट. उडगास येतलो तेचो. तेर म्हाका इन्सल्ट केलो तो उडगास येतलो. आनी जेन्ना जितले फाटी ती क्लासीन येता, तिजो लेक्चर आसता तेन्ना ती येता, ती हो तो सर येता, तुका संतोश जाता भितर न्हय तो आयला म्हूण? ना. कितें जातलें? वील यू बी हॅपी इन लिसनींग टू वॉट ही इज टीचिंग? ना. कित्याक लागून? भितर कोणाक बाळगून दवरला? सयताना. हां. कसलो? हर्ट फिलिंगाचो. आतां तूं तें हर्ट फिलींग क्लासीन 1 दीस जालोलें, 8 दीस गेले, 8य दीस तुज्या भितर कितें चलता? हां, 8य दीस तूं चिंताय. येस ओ नो? घरा आयल्या उपरांत डू यू फॉरगेट दॅट? नो. जर तूं आतां दुसऱ्या फ्रेंडांक मेवलें, तूं कितें सांगतलें त्या प्रोफेसराचें? डू यू अंडरस्टँड हाव द डेवल इज टेकिंग कंट्रोल ओवर आवर लायफ? सोयतान कशे भशेन आमच्या जिविताचेर कब्जो घेता, आमकां गमन येता. इन्सिडंट घडला एकूच फाटी, पूण तो इन्सिडंट 2, 3, 4, 5, 6 म्हयने जाले, इट्स स्टील इनसायड ऑफ यू. हॅव यू फॉरगिवन दॅट पर्सन नाव? नॉट येट. करेक्ट? कित्याक तुका आजुनूय हर्ट फिलींग आहा, बोगसोणें जावंक ना. आतां समजोया आनी आतां तूं सांग म्हाका कशें गमतलें तूं जेजूचो पाटलावदार म्हूण? आनी आतां धरया एवरी संडे तुमी साक वेता, 6 म्हयने जाले, तूं वयता, तुमी साक वेताय आनी तुमी साक वेता आनी तूं म्हणटा हांव जेजूचें. जेजू म्हणटा when you start loving one another, then are you my true disciple? And now you're not loving your professor because he or she has done something to you, but still you're calling yourself you are a Christ follower. हांव क्रिस्ताचें. आयतारा वयता, सॅटर्डे वयता, लेट्स से एवरी डे वयता, which is you're doing your part, but at the same time in your heart you are hurt. तुज्या काळजान दूख आहा त्या प्रोफेसराचें.
अंडरस्टँड. आनी हांव म्हणटा हांव जेजूचे शिश्य, हांव जेजूचे डिसायपल. उतराची म्हाका खबर ना. हांगा कितें बरयलां? इफ यू लव वन एनदर देन आर यू माय ट्रू डिसायपल. खरो शिस म्हजो तूं. आतां हांव खरें शिस जेजूचें काळजान दूख धरून ना. सो ही उतरां जेन्ना म्हज्या जिवितान एक जिवी जातली, सोत जातली, आनी जेन्ना हांव हे उतरां प्रमाणे जिवंक लागतलें, तेन्ना हे हर्ट्स, हे जे अनफॉरगिवनेसाचे ओतमे, जावं हे दुखाचे ओतमे, जावं कितें म्हणटा तेका कोडूसाणेचे ओतमे, हे तुज्या भितर आनीक रावचे ना वेन यू स्टार्ट ऑपरेटींग अकॉर्डिंग टू दीस वर्ल्ड. हे उतरा प्रमाणे जेन्ना तूं जियोंक लागतलें पळय, हे मेळ्ळे ओतमे बाय डिफॉल्ट हॅज टू गो आवट. उदाहरण तुमकां दिता. तुमकां बांयचें उदक हा टॅप वॉटर, नळ येता, बालदेन पायप घालता भरूंक घालता न्हय. लेट्स से एक बालदी आहा सारकी चिखलाच्या उदकान भरल्या रेबो, आनी तूं आतां कितें करता? क्लीन पायप घेता आनी त्या बालदेन सोडटा. आतां इमिडिएटली बालदी क्लीन जातली ना. तूं आतां पायप घाल आनी तूं तुजें काम कर. आफ्टर सम टायम वेन यू कम बॅक वॉट हॅपन्स? द डर्टी वॉटर हॅज गॉन आउट. आतां कितें जालें बाकिटान? द वॉटर हॅज बिकम क्लीन. केन्ना जालें क्लीन? जेन्ना हे व्हांवते उदकाचे पायप जेन्ना तुवें त्या बाकिटान सोडले तेन्ना तें बाकीट क्लीन जालें. इन द सेम वे सोजमोय आतां इतलीं वर्सां आमचे काळीज सारकें ते बाकिटा बालदे भशेन मेळ्ळें जालां. कशें मेळ्ळें? तेजो राग, हेजो राग, तेजो राग, हेजो द्वेस, हेजें वायटपण, तेजें वायटपण, म्हाका केलें, म्हाका म्हणलें, हें सगळें काळजान भरून 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 कितें केलां काळजाची हालत आमी? चिखलाचे रेब्याचें उदक कशें हें काळीज आमी आमचें करून उडयलां. आतां जेन्ना हें उतर जावन आसा एक आरसो जेन्ना आमकां दिसती पडटा, देन आय गेट टू नो कितें म्हज्या तोंडार हांगा लागला थिंगा लागला दिसती पडटा. येस नो? तेच भाशेन हें उतर जेन्ना हांव वाचतां, हें उतर जोण एकल्या कडेन ह्या वेळार उलयता म्हूण हांव सोत मानता. येस नो? उलयता वो ना हें उतर तुमकडे? तुमच्या काळजान तुमचें कितें बरोवन आहा तें तुमी जाणा. म्हज्याय काळजान कितें बरोवन आहा तें हांव जाणा. जेन्ना जेन्ना हें उतर म्हज्या काळजान, म्हज्या कानान, म्हज्या तोंडांतल्यान जेन्ना उच्चारणी जाता, कानान पडटा, हें उतर म्हाका एक आरसो कसो दाखयता म्हज्या काळजान कितें आसा पळय तें. म्हजी काळजाची परिस्थिती म्हाका दाखयता. सो आतां दुसरें स्टेप हांवें कितें करची गरज? हें उतर त्या काळजान एका पायपा भशेन चालू दवरपाचें. कितें जातलें काळीज? आफ्टर सम टायम निवळ जातलें. पूण हें काळीज तर निवळ जातलें जाल्यार तें स्क्रिप्चर ब्रदर तूं वाच पळया 2 Corinthians 4:13. भावार्थ म्हणल्यार कितें तो? हांवें भावार दवरला देखून हांव उलयलो. हांवें भावार दवरला देखून हांव उलयलो. ओके, अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें अशें बरयल्लें मेवता. पावलू आमकां कितें म्हणटा? सांग पावलू आमकां कितें म्हणटा? हांवें भावार दवरलो देखून हांव उलयलो. सो फर्स्ट थिंग वेन यू हॅव फेथ, द सेकंड थिंग बाय डिफॉल्ट वॉट यू वील डू? यू वील स्पीक. ओके, भावार्थ हा तो मनीस तोंडांतल्यान कितें उलयता? उतर उलयता. कसलें? भावार्थाचें, देवाचें, विच इज भावार्थाचें उतर. सेकंड स्टेप इज वॉट? वेन यू बिलीव यू शाल स्पीक. तूं जेन्ना सोत मानता, तूं जेन्ना भावार्थ दवरता, दुसरें उतर तूं तें उतर उलयता. अशें बरयलेलें आहा म्हूण सांग पावलू आमकां म्हणटा. आनी देखून तो कितें म्हणटा? बरयलेलें आहा देन तेच भावार्थाचें मन आमकांय आसा. तेच भावार्थाचें मन आमकांय आसा म्हणटा. कोण म्हणटा आतां? सांग पावलू. कित्याक? ताणें जेजू क्रिस्ताक आपणायला, सोत मानला. सो तुमी सोत मानला? सो हें आतां तुमकांय आहा सांग पावलूकूत? तुमी जेजूक सोत मानला जाल्यार हें तुमकां आहा. तुमी मानूंक ना जाल्यार हें तुमकां ना. आतां तुमी सांगात, तुमी सोत मानला वो मानूंक ना? हां, तुमी जेजू क्रिस्ताक सोत मानला. सोत मानो पूत न्हय. सोयतानूय सोत मानता जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण. तेका आपलो सोमी दोनी म्हूण तुमी जेन्ना स्विकारता तेन्ना हें तुमकां फावो जाता. सो जेजूक सोत मानता जायते दुसऱ्या धर्माचे लोक आहा ते जेजूक सोत मानता. जेजू म्हणटा, देव म्हणटा देवाचो पूत, खुर्सार मेला, पुनर्जीवन जाला, आमी सोत मानता म्हणटा ते. पूण तेणी तेका सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण स्विकारूंक ना. पूण आमी स्विकारला? येस. डीड यू एक्सेप्टेड हिम लॉर्ड गॉड एंड सेवियर और नो? येस. सो ही इज द लॉर्ड ऑफ युअर लाईफ. ना तो बसून ना हालेलुया. सो सोमी दोनी म्हूण जेन्ना सोडवणदार म्हूण तुवें ताका स्विकारला, तो जाता तुज्या जिविताचो सोमी. सोमी म्हणल्यार लॉर्ड. लॉर्ड म्हणल्यार तुजो इन अनदर वर्ड्स तुजो ओके एक सर्वंट पळयला तुमी घरान? एक चाकोर घरान. चाकोर आपल्याक जाय तें करता?
हिंगाची वस्त काडून थिंगा घालतलो डिसिजनां घेतलो आपल्याक जाय ती कित्याक लागून कित्याक सांग न्हय ओनर आसता न्हू तो तेजे अंडर काम करता ओनर हा आनी ओनर त्या चाकराचो कोण लॉर्ड येसो न्हू सो ह्या चाकरान आपणाक जाय तें कितेंच करपाक जायना कित्याक तेजो लॉर्ड हा मास्टर हा अंडरस्टँड हांव तर जेजूक म्हजो सोमी म्हूण मानता तो जावन आसा म्हजो मास्टर सो म्हज्या जिवितान म्हाका जाय तें करपाक म्हाका आतां परवानगी ना कित्याक म्हजो मास्टर म्हाका सांगतलो हांवें कितें करूंक जाय सो आयज पासून सजमोया आमी आमच्या जिवितान आमकां जाय तें केलां आनी मागीर आमी म्हणटा सांजेच्या मागण्यार सोमी म्हजो दोनी म्हजो जेजू क्रिस्त पूण तो सांगता तें कांयच करिना तो सोमी जालो आय यू अंडरस्टँडींग वी नीड टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ लॉर्ड ह्या चाकराच्याच उदाहरणा वयल्यान आमी सजमोया चाकोर एका घरान आपल्याक जाय तें करूंक शकना ही हॅज टू वेट फॉर द कमांड ऑफ हीज मास्टर आनी तो मास्टर सांगता तेंच करूंक जाय कितेंय करतले जाल्यार मास्टरान अग्रिमेंट दिवंक जाय येसो न्हू आमच्या मास्टरान आमकां एग्रिमेंट खंय दिला उतरान बरोवन दिला आज्ञा खंय दिल्या उतरान बरोवन दिल्या सो ह्याच आज्ञा प्रमाणे आमी चलोंक जाय कित्याक जेजूक तर आमी आमचो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण तर मानून घेतला जाल्यार आमचो सोमी आमकां कितें सांगता पळय त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत चलोंक जाय जर म्हज्या सोमयान म्हणलां हांवें तुका भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना जाल्यार त्या भिरांतीच्या आत्म्याक म्हजेर आनीक आमी एंटरटेन करपाक दिवंक जाता म्हजेर पदवी चलोवंक दिवंक जाता जरी तर तुका भिरांत येता आय एम नॉट सेईंग भिरांत येवची ना ओके हांव म्हणना तुमकां कोणाक भिरांत येवची ना आय एम नॉट टिचींग दॅट भिरांत येतलीच पूण भिरांत जेन्ना येता भिरांतीचेर तुवें कब्जो घेवंक जाय कसो घेतली 2 Corinthians 4:13 कितें म्हणटा when you believe you shall speak सो जेन्ना म्हाका भावार्थ आहा देवाच्या उतराचेर हांव उलयतलें सो हांव जेन्ना स्वत मानता 2 Timothy 1:7 देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आनी जरी तर म्हाका भिरांत येता I need to take authority, I need to take control or I need to take that fear into captivity. ह्या भिरांतीक हांवें कब्ज्यान घेवपाक ह्या उतरा प्रमाणे हांवें निर्णय घेवंक जाय जरी तर म्हाका आतां भिरांत आयली नाव लेट्स से म्हजें उदाहरण दिता ओके आतां म्हजें बेबी आहा धाकटें 5 years old आतां आमी सीक पडटात आमी येसो न्हू कसल्या कारणांक कितें दुयेंस म्हणल्यार सैतानाचें पयले सत्र आमी जाणा जावंक जाय सो जेन्ना आतां म्हजें भुरगें सडनली सीक पडटा सडनली ताका कॉफींग जाता सडनली ताका जोर येता त्या टायमार एका मुमेंटाक म्हाका न्हू भिरांत येता कितें जालें काय अंडरस्टँड म्हाका एका मुमेंटाक न्हू एक फर्स्ट मुमेंट न्हू पयलेच धपक्याक म्हाका भिरांत येता युअर चिल्ड्रन रायट when they fall sick what happens to you not now when they were small what used to happen भिरांत येताली कितें जालें काय दोतोर खंय लागीं हा काय खंय धांवपाचें कितें करपाचें हें सगलें तुजें तकलेन चलोवंक लागता आनी यू वील फायंड ऑल द वे पॉसिबल तांकां बरी करपाक येसो न्हू एज अ मदर सो बींग एज अ मदर एक हांव आवय कशी म्हाकाय त्या भुरग्याक लागून जेन्ना कितें जालें जोर आयलो जावं कितें टेम्परेचर आदीं तरी आमकां तें टेम्परेचर घरा चॅक करपाक नासलें पळय वी हॅव टू गो टू द डॉक्टर ओनली आनी मागीर तें आतां टेम्परेचर इल्लें एका रुमान एक येसो न्हू मातशें आयलें वी पूट दॅट एंड वी चॅक आमचें फोकस खंय नंबर्स 89 99 100 100.1 100.2 नंबर वाडटा तितलें आमचें काळीज उंच सोटा येसो न्हू जाता तुमकां हे भशेन वो म्हाकाच जाता हें सगलें म्हाकाच जातालें नॉर्मल न्हू तर दिसता तुमच्या गांवांत तुमकां जायना हे भशेन भुरगीं आहा तांकां जाता म्हणल्यार भिरांत सगल्याक येता आतां ही भिरांत येता तेन्ना आमी म्हणटा कितें देव जेजू सांगात आहा म्हणल्यार म्हजेर कसलेंच वायट येवचें ना अशें हा जेजू तर हा सांगाता कसलेंच वायट येवचें ना अशें हा सांगा हय आसता जेजू म्हजें सांगात आहा म्हणल्यार म्हाजेर कसलेंच वायट येवचें ना जेजू त्या शिसांबारा बोर्ड आसला न्हू तुफान घेयलो आयलें न्हय सो म्हज्यान म्हणून येता जेजू सांगात आहा कांयच वायट येवचें ना से दॅट लावडली शी इज कन्फ्यूज नाव ते म्हणटा जेजू सांगात आहा जाल्यार वायट येवंक जायना कितें शिकयता ही शिकोवण हांव पयले फावटी आयकता जेजू सांगाता आसतना वायट येता म्हणटा ही सिस्टर जेजू जेन्ना बोटींत आसलो तुफान आयलें आनी जेजू सुसेगाद पिलोचेर न्हिदोन घर येता म्हणटा
बरोवंक ना घोर येता म्हण हें म्हजें उतर पूण उतर बरयलां तो सुसेगाद उशाचेर न्हिदला म्हण आनी शीस कितें जाल्या धडपडटा तुफान येवन सारकें मोत्ता म्हण आनी वो मास्टर जेका आमी मास्टर म्हणटा सुसेगाद उशागाद तो घालून न्हिदला हेका पडलेलें ना आमी मोत्ता जेजू सांगत आहा न्हय तुफान आयलें न्हय पूण कितें जालें मागीर जेजू त्यानं उठयलें सिसान आनी कितें सांगलें आपणा वाचूय वाचोय तुका पडोंक ना आमी मोत्ता तें आमी म्हणना जेजू तुका हांवें म्हजो सोमी दोनी म्हूण मानून घेतलो तुका आतां दिसती पडना म्हजेर हें उदृश्ट आयलां तें म्हजे कोश्ट म्हजे त्रास तुका दिसती पडना जेजू खूंय आसा तूं म्हणना न्ही आमी आकांत येता तेन्ना आमचेर म्हणना हें कित्याक म्हणटा आमी कित्याक आमी भिरांतीन बोल्ल्या शिसांनी म्हणलें आमी मोत्ता दिसना तुका कित्याक म्हणलें भिरांतीन बोल्ले जेजून म्हणलें कित्याक तुमी भियेल्यात हलक्या भावार्थाचे तुमी सोजमता भिरांत तर शिसांचेर नाहली बोमातेले आहले ते काम आसचें नाहलें जेजू आहा तो म्हणचें नाहलें वो जेजू मेलेल्यांक जिवंत केला 5,000 लोकांक ताणें 5 उंडे 2 मासली 5,000 दादल्यांचेच पोट भरलें त्याहून बायलो आनी जाणटी आनी भुरगीं आनी सगलीं सजमोया इतले मिलाग्र जेजून केल्यो तांच्या दोळ्यांनी ताणें पळयल्यो आनी हें तुफान येयला त्या टायमार ते भिरांतीन बरोवंक फावो आसले त्या टायमार पूण ते भिरांतीन बोल्ले तांचो गुरुजी सांगता आसतना पर्यंत ते भिरांतीन बोल्ले कित्याक पळय आत्म्याची सोकोत तांचेर येवंक नासली मनशा स्वयंबान ते जियेताले आनी नॅचरल सेन्सिसान ते जियेताले सो भिरांत आयली पूण त्या वेळार तो इन्सिडंट आयज आमकां रिकॉर्डेड आहा बायबलान कित्याक आमकां शिकोवंक आमचे ओत्मीक दोळे उक्ते जावंक आनी जेजू म्हणटा हलक्या भावार्थाचे तुमी कित्याक म्हूण तुमी दुबावले कितलो वेळ म्हूण हांवें तुमच्या सांगाता रावचें जेजून तांकां बोटीन बसच्या पयलेंच कितें म्हणलेलें लेट अस गो टू द अदर सायड आमी आतां दुसऱ्या अर्दान या जेजूचें सांगणें कितें दुसऱ्या अर्दान या सो दुसऱ्या अर्दान वयच्या पयलें तांकां कितें जावंक जाता वाटेर जावंक जायना कित्याक जेजूचें उतर लेट्स गो टू दी अदर सायड आतां जेजून तर म्हणलां लांब आवका पासत तुका रोचला दुयेंसान तुजो जीव घात घेवंक जाता पूण म्हजो भावार देवाचे उतराचेर आसोंक गरजेचो वो ना जोरी तर हांव हें अदृश्ट आयलां म्हूण तर भिरांतीन बोल्लो हांव त्या बोटीन बुडोन मरतलो हालेलुया आयज आमकां हें जाय तें मागपाक गरज ना आयज आमकां जाय भावार्थान आमी गोड जावपाक आमचें मागणें भावार्थान आमी वाडोंक आनी चोडोंक आनी सारकी चोडोत उरोंक आमचें मागणें जावंक जाय आयज आमकां गरज आहा आमचो भावार्थ गोड जावपाक आयज आमकां संवसाराची गिरेस्तकायी नाका आमकां संवसाराच्यो वस्तीय नाका कित्याक देवान म्हणलां सोदात तुमी सोर्गींचें राज आनी म्हजें नितीवंतपण आनी हेर सगलें तुमकां मेवतलें आमकां म्हणपाची पासून गरज ना जेजू तूं म्हाका बरो कर कित्याक देवान म्हणलां तूं बरो जालो सो म्हाजें आयज मागणें आसूंक जाय हांव तुका आर्गां दितां जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हज्या पातकाचें फारीकपण तुवें तुज्या कुडीचेर दिलें जेजू म्हजें दुयेंस म्हजी पिडा म्हजो रोग तुवें तुज्या कुडीचेर घेवन ते खुर्सार खिळायलो म्हजें दूख म्हजें पेन तुवें ते खुर्सार खिळायलें तुज्या कुडीचेर तुवें गाये घेतले फॉर माय ट्रान्सग्रेशन म्हज्या वायटाक लागून म्हज्या त्रासांक म्हज्या कोश्टाक लागून सगलें वायट तुवें तुजे कुडीचेर घेतलें जेजू आनी तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हूण हांव स्वत मानतां आनी हांव म्हज्या जिवितान आसो पर्यंत तुका हांव आर्गांची भेट दितां ही जावंक जाय आमची दिसा दिसपट्टी मागणी जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां रिपोर्ट येता आमी पयलो येवकार दिता भिरांतीक पूण आमचो जावंक जाय जबाब जेन्ना रिपोर्ट आयलो पयलो येवकार जाय हे भावार्थाच्या उतराक आमच्या जिवितान की सगल्याहून उंच हांव म्हजो हो रिपोर्ट दवरतां जो जेजून म्हाका म्हणला की तेज्या गायांनी हांव बरें जालें आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून घेतलो आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जिवचे खातीर ताणें अशें केलें आनी तेज्या गायांनी आमी बरीं जालीं हालेलुया जेन्ना जेजू म्हणटा आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून घेतलो कित्याक लागून कित्याक आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जिवचे खातीर ताणें अशें केलें सो पातकाक पाट करप म्हणल्यार कितें भिरांतीक जेन्ना येवकार दिता इज इट अ सीन ऑर नो येस
भिरान जेन्ना म्हजेर कब्जो घेवन रावता आनी हांव वगेर रावता आनी कांयच करिना, हांवें सोयतानाक येवकार दिला वो ना. सो पातकाक पाट हा वो पातकाक फुडो हा. आनी आमी म्हणटा जेजूच्या गायनी बरी जाली, जातली. समजता? आयज हे उतर आमच्या जिवितान आमकां जिवे जावंक आमकां भोव गरजेचें. हे उतर जावंक जाय आमच्या जिवितान आमची बुनयाद. बुनयाद तर घोट ना, घर धरतले, तुफान येतले, रेवेर बालेले भशेन घर मोडटलें, उमोळ जातली, सगळे त्रास जातले, फावंडेशन सारको ना आनी पावस आयलो उदक येवचें ना घरान. सो बुनयाद जावंक जाय घोट, तशी आमची भावार्थाची बुनयाद जावन आसा हें उतर. आनी ह्या उतराचेर आमची बुनयाद अशी घोट बांदून येवंक जाय की कसलेय पासून तर तुफान येयलें, हांव म्हज्या जेजूचेर हांवें नदर लायल्या ती हांव नदर आलोवचो ना पेद्रू भशेन. कित्याक जेन्ना पेद्रून नदर आलोयली, पेद्रू बुडोवंक लागलो. आनी आमी जेन्ना आमची नदर आलोयता आनी हो रिपोर्ट सोडटा आनी दुसरो रिपोर्ट पळयता, आमी बुडटलीं त्या रिपोर्टान. आयज हांव शिकोवन दितलें आनी हांव वयतलें. जी बियां तुमच्या काळजार पडल्या ती बियां तुमी घेवन बाळगून काळजान दवरूंक भोव गरजेची. कशें गमतलें तें बाळगिल्या म्हूण 2 कोरिंथीयन 4:13 कितें म्हणटा? उतरां बाळगून दवरल्या म्हूण कशें गमतलें? ती उतरां तुज्या तोंडांतल्यान तूं उलोवंक सुरू जातलो. देवान जेन्ना संवसार घडलो, देवान संवसार घडच्या आदीं संवसाराची ताणें परिस्थिती पयली जी बिगडलेली. काळोख आसलो, सगळे इट वॉज वॉयड, फॉर्मलेस, शेपलेस, एंड देर वॉज डार्कनेस अपॉन दी अर्थ. संवसाराचेर काळोख आसलो म्हणटा, संवसाराक आकार नासलो म्हणटा, कसलीच ताजेर कितेंच बरी निशाणी नासली म्हणटा, काळोख आसलो. देवान कितें केलें? उतर उलयलो आनी कितें म्हणलें? उजवाड जा. उजवाड जा म्हणलो, उजवाड जालो. हालेलुया. देव उलयलो, देवान दोळ्यांनी पळयलें. आमी उलयतलीं, आमी दोळ्यांनी पळयतलीं. उलोवप म्हणल्यार, भावार्थ म्हणल्यार, तुमी जाणा एक तुमी बियां घालता, बी घातल्या उपरांत किल्लोन येता म्हूण आमकां गॅरंटी आसा, वयव ना? बी तर तूं सारकें बी घालताय, सारकें मातयेर घालता, तें किल्लोन येवंकूच जाय, तें किल्लोन येयल्या उपरांत ताका फळां येवंकूच जाय. हालेलुया. सो जेन्ना आमी बी वमता, भावार्थाचें उतर जेन्ना आमच्या जिवितान आमी वमता, तेजो परिणाम आमच्या जिवितान येवंकूच जाय. आनी देवाच्या राज्याचो एक सिस्टम जावन आसा, एक कितें म्हणटा सिस्टम? पद्दत. करेक्ट? आय वॉज हेजिटेटिंग टू टेक दॅट वर्ड, मे बी तुमी उजार कोन्ना काय म्हूण, बट सेम इट इज. ओके, देवाच्या राज्याची एक पद्दत अशी जावन आसा की तूं जें उलयता तें तुज्या जिवितान घडोवन येता. हालेलुया. नाव फॉर एग्जाम्पल, आयज जें आमी कितें पळयता आमच्या जिवितान, खंय ना खंय एका काळार आमी हीं उतरां आमच्या जिवितान वंपलेलीं आहा. तेजो परिणाम आमी आयज पळयता. म्हज्या फुडाराच्या जेन्ना हांव फुडार जेन्ना पळयतलें, फाल्यां परवां ओ येता त्या दिसांनी, म्हयन्यांनी, वर्सांनी जें म्हज्या जिवितान जातलें पळय, तें आयज हांव पळय कितें उलयतां तेजो परिणाम आसतलो. हालेलुया. गॅरंटीड आसतलो. पूण केन्नाय कितें येता, चोर येता आनी ते शेतान नाका जाल्लीं बियां वमता. समजलें? चोर येता, आहा ती म्हणणी बरयलेली आहा, ते शेतान शेतकारान बरें वंपलां, पूण चोर येता रातचो आनी वायटूय बी वमता. पूण त्या टायमार जेन्ना तो वायट वमता, तुज्या वायटाचें न्हय, पूण दुसऱ्यान तर येवन पासून तर कितें केलां, तूं तर हें उतर तुज्या तोंडांतल्यान दीस आनी रात तुज्या जिविताचेर, तुज्या गोराब्याचेर तर तूं उलयता, तें वायट आहा तें नास जाता. हालेलुया. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जिवें, देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत, देवाचें उतर जावन आसा दोनूय वाटेने पाजलेले तोर्सा देखील ओदीक धारेची. हे उतर जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारता, जें कितें दुस्मानान तुज्या जिवितान वंपलां, त्या वंपीचो नास जाता. हालेलुया. एक दीस एक अशें घडलें, एक मनीस येता आनी म्हाका म्हणटा, सिस्टर म्हाका म्हणटा स्क्रिप्चर दी सैताना कडेन फायट करपाक. म्हाका देवाचें उतर दी सैताना कडेन झगडोंक. आतां खंयचें उतर काय दिवं एका हांव सैताना कडेन झगडोंक? तुमकां असलें चिंतना? सिस्टर वयच्या पयलें म्हाका स्क्रिप्चर दी सैताना कडेन फायट करूंक. तुका सैताना कडेन फायट करपाक जेजून दवरला काय जेजून ताका हारयला 2000 वर्सां पयलीं कुर्सार? सो आतां आनी आमचें झूज कसलें सैताना कडेन? आतां तुमी म्हणटा सिस्टर तूं अशें म्हणटा म्हणजे सैतान ना? ना, हांव ना म्हणना. आहा, आतां रेडी आहा तो उतर व्हरूंक तुमच्या काळजाचें वपलां तें. हालेलुया. हांव ना म्हणना, पूण एक समजून घेयात, जेजू येवच्या आदीं
सोयतानाक आमच्या जिविताचेर लिगल रायट म्हणल्यार कितें म्हणटा लिगली अधिकार आसलो आमचेर कायदेशीर आमचेर ताका कायदेशीर रायट सोयतानाक आमचेर जेजू येवच्या आदीं कायदेशीर अधिकार आसलो आमकां नाका पासून जाल्यार सोयतान आमचेर आपलें राज चलयतालो कित्याक लागून आमी देवान रचलेली न्हय सुरवातेक देवान आपल्या हातीन मातयेचो मनशाक रचलो ताच्या नाकान आपणाचो स्वास दिवन मनशाक आपल्या सारक्याची रचली आतां तूं आनी कितें सांगता लिगली रायट आसलो म्हूण हें कशें जालें काय कशें जालें ब्रदर हांव जाणा तूं जाणा म्हूण सांग तूं कसो कायदो आसलो ताका अधिकार आसलो आमच्या जिविताचेर दीस इज द मेन फावंडेशन सांग बाबा सांग इवन ते फळ व्हेरी गुड लेट्स गिव क्लॅप फॉर शी नोज दॅट तुम्ही कोणें सांगूंक ना बाबांनी सांगूंक ना हालेलुया टेक दिस टूल नो ब्रदर एंड सिट हें काडया कीप इन साइड मातशें ओके आय वॉन्ट यू टू से इट अगेन आतां पयलें म्हणया देवान मनशाक कोणा सारकाचो रचलेलो आपल्या सारक्याचो करेक्ट आमी कोणा सारक्याची देवा सारक्याची करेक्ट आमी देवाची रचना उत्पत्तीच्या पुस्तकार बरयलेलें आहा पूण आतां मातशें वगत हांवें पयलें कितें म्हणलें जेजू येवच्या आदीं सोयतानाक मनशाचेर कायदेशीर अधिकार आसलेलो कसो तो इवन सोरपाक देवचाराक येवतोर आयकोन ते आयकलें आनी मागीर फळ हायलें मागीर पातोक भितर रिगलें वॉट यू सेड इज करेक्ट पूण हाफ करेक्ट एवेन हायलां तेन्ना पातोक येवना जेन्ना एवेन आदावांक दिलें आदावान जेन्ना हायलें तेन्ना पातोक आयलें आज्ञा कोणाक दिलोली आदावांक हालेलुया आज्ञा कोणें पाळूंक जाय आसलेली आदावान हालेलुया सो ओके दोगांयनी हाल्लें आनी त्याच वेळार कितें भितर रिगलें तांच्या भिरांत रिगली पूण देवाचें उतर मोडलें कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ ब्रेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीन रायट देवाचें उतर मोडप म्हणल्यार कितें जालें पातोक घडलें सो जेन्ना देवाचें उतर तांणी मोडलें आज्ञा देवाची मोडली देवान म्हणलेलें सगळे झाडाचे तुमी हायात पूण त्या एका झाडाचें तुमी खावचें न्हय येसो न्हू जे फळ बरें आनी वायटाचे गिन्यानाचें जे गिन्यान दिता तें खावचें न्हय देवान आज्ञा दिलोली सो आज्ञा जेन्ना मनशान मोडली आदावान मोडली तेन्ना मनशा भितर कितें आयलें भिरांत आयली ओके भिरांत आयली पातोक आयलें पातकाचो सोयंब आयलो आनी पातकाच्या सोयंब आयल्या उपरांत आदावान कितें केलें वचोन पयलो तो लिपलो आनी देवान विचारलें तूं खंय आसा ताणें कितें म्हणलें ओके लेट मी गो देर सो वील अंडरस्टँड फ्रॉम वेर दॅट फियर केम हां इट्स इन जेनेसीस चॅप्टर 3 उत्पत्तीचो 3रो चॅप्टर ओके तुमी तो चॅप्टर मागीर वाचात त्या चॅप्टर हांव तुमकां एक फास्ट हांव तुमकां एक थोड्याशा उतरांनी सांगता चॅप्टर 3 बरयलेलें आहा जेन्ना देवान आदावांक आज्ञा दिली आनी आज्ञा जेन्ना मोडी जाल्यार देवान म्हणलेलें तुमी मोत्तेली ओके येसो न्हू उगडास आहा न्हय तुमी शुअरली यू वील डाय तुमी मोत्तेली म्हूण सांगलें पूण जेन्ना आदावान आनी एवेन तें उतर मोडलें ती मरोंक ना कुडीन मरोंक ना पूण ती ओतम्यान मेली समजता कुडीन ती मरोंक ना पूण ती ओतम्यान मेली आतां ही घडणी घडचे आदीं हें कशें घडलें सोरोप येता सर्पंट कम्स सोयतान येता सोरपाच्या रुपान आनी म्हणटा खरेंच देवान सांगलां तुमी खंयच्याच झाडाचें खायनाका म्हूण म्हणटा ना खंयच्याच झाडाचें म्हूण सांगूंक ना त्या एका झाडाचें कित्याक देवान सांगलां खाय नाका हाती लायनाका आनी मागीर आमी मोत्तेली सोरोप कितें म्हणटा तुमी मोरची ना वॉट डज सर्पंट सेज यू वील नॉट डाय तुमी देवा भाशेन जातली व्हेरी गुड ब्रदर तुमी देवा भाशेन जातली ती देवा भाशेन जातली काय तांकां ऑलरेडी देवान आपल्या सारक्याची केलोली आतां सोरोप कितें म्हणटा सोयतान कितें म्हणटा सोरोप म्हणल्यार सोयतान म्हणया सोयतानूच तो सोयतान कितें म्हणटा तुमी मोरची ना तुमी कोणा भाशेन जातली देवा भाशेन जायते फाटी सोरोप येता ना तशें न्हय तें अशें सांगता आमच्या कानान सोयतान हो ना इट्स नॉट लायक दॅट इट्स लायक दीस
हे भशेन न्हू ते भशेन आमकां चोरोप येना. सोयतान जावन आसा एक डिसिवर फोटोयता तसलो. सोयतान कोण? डिसिवर म्हणल्यार तुका तो सोत फोट अशी सांगता की तुका दिसतलें तें सोत म्हूण. अंडरस्टँड? ही वील गीव यू द लाय इन सच अ वे तुका अशें दिसतलें की हें सोत म्हूण. अंडरस्टँड? तो कितें करता, एक बरेंशें प्रेझंट बायल्यान घालता आनी भितर सगलें कांटे. सो तूं प्रेझंट पळोवन तुका कितें दिसतलें, नायस प्रेझंट, म्हाका बरें प्रेझंट आयलां, भितर कितें आहा? कांटे. सो तो ते भाशेन आमच्या जिवितान वावर करता. आनी सेम थींग हांगा घडलें. आनी आतां जेन्ना एवेक ताणें ही उतरां दिलीं, एंड द सर्पंट सेड अनटू वुमन, यू शॅल नॉट शुअरली डाय, यू वील बिकम लायक गॉड. जेन्ना हें उतर एवेच्या कानार पडलें, आय हॅव गिवन यू दॅट एग्जाम्पल रायट ऑफ युअर कॉलेज. तूं जेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांक पळयतलें आनी ती सारकी बरी स्टायलीन येता, लेटस्ट सगळे मोबायल हाडटा, सगळें हाडटा, वॉट मॅसेज वील कम टू यू? आय कॅनॉट एफोर्ड. करेक्ट? It's nice. When you saw that, these thoughts came into you, तुका दिसतलें कितें, हितून कितें वायट आहा. आय एम नॉट आस्किंग एनीथींग बॅड फॉर हर, नो, बट दॅट कंपॅरिजन थिंग, म्हजे कडेन ना तेजे कडेन आहा, हे थॉट्स आयले. दीस इज कॉल्ड द डिसिवींग ऑफ द डेवल. आनी हे थॉट्स तुका देवा सोडशिल्ले पयस व्हरोन तुका बिजी दवरतले ते चिंतनानी. म्हजे कडेन केन्ना घडटलें हें हाडपाक, हांव बेगीन कॉलेज काबार करून कामाक वयतलें, पयशे सांबाळटलें आनी त्यो वस्तू घेतलें. युअर फोकस इज शिफ्टेड नाव. Yes or no? Yes. Are you understanding? This is called how the devil deceives us. हे भाशेन हें उदाहरण दिता तुज्या एग्जाम्पला वयल्यान. हे भाशेन सोयतान आमकां फोटोयता, डिसीव करता. बट इन युअर हार्ट ही वील टेल यू, तो तुका म्हणटलो तशें चिंतल्यार हितून व्हडलेंशें वायट कांय ना, तूं तेजें मागोनाय, हांव म्हणटा हांव काम करतलें आनी हांव तें घेतलें म्हाका. येस और नो? हितून वायट कितें आहा? बट इज दॅट थिंग कॅप्चर्ड युअर मायंड? Your mind is supposed to capture by the word of God. But what has happened now? Captured by the Other things, the things of the world. आता हितून चेंजीस जाले, हितून डिफरन्स जालो. देवान आमचें मन कोणा सारकेचें जावपाक केलां? वी नीड टू हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. येस और नो? आमचें मन कोणा सारकें आसपाक जाय? क्रिस्ता सारक्याचें. येस और नो? ह्या मनान आमकां कित्याचेर मेडिटेट कर म्हणलां, मनन कर म्हणलां? मेडिटेट ऑन माय वर्ड डे एंड नायट. येस और नो? दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर नियाळ कर. तूं कितें नियाळ करता? एग्जाम्पल, आय एम नॉट सेईंग यू आर लायक दॅट, आय एम जस्ट टेकिंग यू एग्जाम्पल. ना तूं सजमशी आय एम पॉयंटिंग आउट यू फॉर समथींग, नो बाबा, आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल. बट इट कॅन हॅपन इन द कॉलेज. भुरग्यां भितर जावंक जाता, कंपॅरिजन जावंक जाता. कोण सोदांक बरें बरें न्हेसोन येता, बरीं बरीं बॅगां हाडटा, ब्रँडेड लेटस्ट थिंग इज गोईंग ऑन ब्रँड्स. येस, एंड वेन पीपल आर वेअरिंग दोज ब्रँड थिंग, टॅग्स आसता, हिंगा टॅग थिंगा टॅग, रेड टॅग, पेंटाचेर टॅग्स. डज इट स्पीक्स टू यू? Yes. हे आमच्या कडेन उलयता, मोचांचेर टॅग्स, ब्रँड नेम, हे ओरिजिनल ते ओरिजिनल. हें घडटा वो ना कॉलेजींनी? हें घडटा. एंड द पर्सन हू कूड नॉट एफोर्ड घरा येता आनी रडटा. पेरंट्सांक पळयता, म्हज्या पेरंट्सां कडेन दिवंक जायना, ती चिंतनांनी कॅप्चर जाता. बट युअर मायंड नीड्स टू बी कॅप्चर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां देवान विचून काडल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. पूण सैतानान म्हाका खंय डिसीव केला? ब्रँड न्हिदला थिंगा. केन्ना ऑफर येतलो काय त्या स्टोरान? 50%, then I'll go and get. Happens? It happens. हें घडटा हे भाशेन. पूण जेन्ना रायट नॉलेज देवाच्या उतराची जेन्ना म्हाका मेवली, म्हाका तो ब्रँडूय नाका आनी म्हाका ते टॅग्सूय नाका, कांय नाका. म्हजो टॅग कोण? क्रिस्त. म्हजी आयडेंटिटी कोण? क्रिस्त. म्हाका कोणा सारकें बदलोंक जाय स्वभावान, कॅरेक्टरान? क्रिस्त. म्हाका तो कोण ब्रँड घालून येता पळय तो कॅरेक्टर नाका. म्हाका कॅरेक्टर कोणाचो जाय? म्हाका स्वभाव कोणाचो जाय? क्रिस्ताचो. कसो जातलो? ह्या उतरांतल्यान. हालेलुया. सो सोजमोया ही इवेचें सांगता, भिरांत कशी आयल्या ती पळोवया आमी सुरवातेकूच. जेन्ना ताणें सैतानान म्हणलें यू वील शुअरली नॉट डाय, जेन्ना सैतानान म्हणलें तूं मोरचो नाय, तूं मोरची नाय, पूण तूं देवा सारक्याची जातली. कितें आयलें काळजान? आस. देवा सारक्याचें हांव जातलें, वीच शी वॉज ऑलरेडी. They've already made in the image and likeness of God. तांकां ऑलरेडी देवा सारक्याची देवान रचलेली. आतां ही वोल्ड चॅप्टर 3 वर्स 6. सोवी वोल्ड वाच पळया, चॅप्टर 3 वर्स 6. म्हणटोच त्या मातशें व्हडल्यान ब्रदर म्हणटा आयकोंक येना. म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावूंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बोलोवपी अशें
बायलेक दिसले एवेक दिसले. बायलेक म्हणल्यार एवेक, रायट? परत्यान वाच पळया ती फर्स्ट 2 लायन्स. म्हणटोच त्या रुखाचे फळ म्हणटोच आयकात आं, पळय हे व्हेरी केअरफुली आयकात. आतां तुमी म्हणशा हे एवेची खबर, हे आमकां कित्याक? हे आमकां जाय. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यो वस्तू पळयता, रिपोर्ट्स पळयता, हें पळयता, तें पळयता, जायते आमच्या भितर जिवितान आमकां ह्यो घडण्यो घडटा. म्हणटोच त्या रुखाक फळ खावंक फ्रॉम द बिगिनींग 6th वर्स. म्हणटोच त्या रुखाचे फळ खावंक हां. रुचीक आनी पळोवंक सोबीत ओके. म्हणटोच त्या रुखाचें फळ रुचीक आनी पळोवंक सोबीत. रुचीक आनी पळोवंक सोबीत. देवान तांकां कितें सांगलेलें? सगल्या झाडांचें फळ खायात. रुचीक नाहली काय? सोबीत नाहली काय? सो देवान जे भशेन म्हाका केलां हांव सोबीत ना काय? आसा. हांव मोलादीक ना काय देवाच्या नदरेन? सो म्हाका आनीक दुसऱ्या सारक्याचें कित्याक जावंक जाय? देवान म्हाका दिलां तें म्हाका पावना काय? म्हाका आनीक दुसऱ्या कडेन आहा तें म्हाका आनीक कित्याक जाय? हांगा कितें घडलें? तिणें पळोवंक सोबीत, खावंक रुचीक म्हूण चिंतलें. कित्याक लागोन? सैतानाच्या उतराक तिणेन कान दिलो आनी तीं उतरां तिणेन देवाच्या उतरा वयर सोत मानली. सोत जेन्ना आमी कितें मानता तेजेर आमचें एक्शन जाता. जेन्ना आमी कित्याचेर सोत मानता तेजेर आमचें एक्शन जाता. जेन्ना आमी रिपोर्ट पळयता सोत मानलो तेजेर आमचें एक्शन कसलें? भिरांतीन रावतात, हुस्क्यान आमी रावतात, खोंतींनी आमी रावतात, चिंतनांनी आमी पडटात. आनी चिंतनाक आमच्या भितर आमी जागो दिता, सैतान नाचता. सैतान नाचोन देवाक दाखयता, पळय तुजी भुरगीं कशी म्हज्या उतराक पाळो दिवन नाचता, म्हज्या उतराचेर चिंतप करता. डू वी वॉन्ट टू गीव लायक दीस चान्स फॉर द डेवल टू पूट गॉड डावन? देव केन्ना खाली पडना. देव सदांच उंच, तो व्हरतो देव आमचो. पूण आमी देवाचे उतर खाला उडयता आमच्या जिवितान आनी सैतानाक आमच्या जिविताचेर कब्जो दिता. ह्यो ज्यो खोती आनी हुस्के आनी असली वायट चिंतना जेन्ना आमी घेवन बसता पळय तेन्ना. समजणी येता? समजतात? इज इट हेल्पिंग यू ऑल? आदार जाता. कित्याक कशी आमी खंयच्या बागान आमी शेणटा, खंयच्या बागान सैतानान आयज पर्यंत आमचेर कब्जो घेतलेलो आहा. सुरवात देखून हांवें एक प्रश्न विचारलेलो, कोणा उगडास आहा तुमच्या भितर? मेळो आत्मा आसा. आतां कितले मेळ्ळे तुमी मेवले तुमकां लिस्टान तुमच्या आसा म्हूण? येस ओ नो? यू वर नॉट देयर इन द बिगिनींग, रायट? हांकां विचारलेलें तुमच्या भितर कितले जाणांच्या भितर मेळ्ळे तुमी आहा? ही कोण म्हणटा? कोणाच्या ना, आमच्या ना. सगल्यांनी म्हणलें ना मेळ्ळो आत्मा म्हज्या भितर ना. भिरांत आहा? वय, तो मेळ्ळो आत्मा न्हय. कंपॅरिजन आहा, तो मेळ्ळो आत्मा न्हय. अनफॉरगिवनेस, बोगसणे दिनासतना रावप दुस्मानांक, वायट करणाऱ्यांक, तो मेळ्ळो आत्मा न्हय. कोणती घेवन रावप, टेन्शन, वरी, तो मेळ्ळो आत्मा न्हय. आख्खें लिस्ट बोल्लें मेळ्ळे आत्मे आहा आमच्या भितर. वय वो ना? आनी आमकां सगल्यांक क्रिस्ताची गरज, पळयत आत्म्याची गरज, ह्या उतराची गरज, ह्या आत्म्यांतल्यान आमची सुटका जावपाक. एक 6 म्हयन्याच्या भुरग्या भितर मेळ्ळो आत्मा आसता? ना. ना न्हय. चेडूं म्हणटा ना, तूं म्हणटा आसता? योर डॉटर इज सेयिंग नो. 6 म्हयन्याच्या भुरग्या भितर कितें मेळ्ळो आत्मा आसतलो? येस ओ नो? यू रिमेंबर वेन शी वॉज 6 months old? 6 म्हयन्याचें आहलें तेन्ना उगडासा? जेन्ना मामी दुसऱ्या भुरग्यांक धोता and your 6 month baby is looking at you and crying, is it not a spirit of jealousy? Yes. Then आमी म्हणटा 6 म्हयन्याच्या भुरग्यांक मेळ्ळो आत्मो ना. चिंतूंक पडलें. हे कितें सांगता? 6 म्हयन्याच्या भुरग्यांक मेळ्ळो आत्मो. 6 म्हयन्याचे भुरगें जेलस जायना? दुसऱ्या भुरग्याक उखलता तेन्ना मामी मागीर तो मेळ्ळो आत्मो जेलसीचो न्हय? आर यू अंडरस्टँडींग? डिलिव्हरन्स आमकां सगल्यांक जाय. आतां पळय हांगा कितें घडटा. जेन्ना ती म्हणटा पळोवंक सोबीत, खावंक रुचीक, केन्ना हांव नाहलेल्या भशेन देवान दिलां तें पावोंक नाहलेल्या भशेन. हालेलुया. हें केन्ना घडटा? जेन्ना आमी देवाच्या आज्ञा भायर गेली तेन्ना आमकां आस जाता. दुसरे आत्मे आमच्या भितर आमचेर राज चलोवंक लागता आनी ह्यो सगल्यो वायट वस्तू आमचें सगळें कार्य करूंक लागता. आतां ती म्हणटा दॅट इट वॉज प्लेजंट टू द आयज अँड ट्री टू बी डिझायर्ड टू मेक वन वायज. ओके, जाणवायेन बरोवपाक फुडें वाच पळया. म्हणटोच त्या रुखाचे फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत. सोका सांग. म्हणटोच त्या रुखाचे
फळ फळ खावोक खाऊंक रुचीक आणि पळोवंक सोबीत आणि जाणवाय जोडून घेवंक उलोवपी ओके अशें बायलेक दिसलें. अशें बायलेक दिसलें पूण देवान सांगलेलें या अशें तिका दिसलें. ही कोणाची जाणवाय? ही बायलेची जाणवाय वय ना. अशें बायलेक दिसलें. जायते फावटी आमकां जाय तें दिसता आमकां जाय तशें, बट गरजेचें आहा कितें देवाच्या उतराक सोर आहा म्हूण. जायते फावटी आमकां जाय तशें आमी चिंत्ता. म्हाका अशें दिसता, म्हाका तशें दिसता, म्हाका अशें दिसोंक, म्हाका तशें दिसोंक, बट तें दिसता तें तर देवाच्या उतराक सोर जायना. आय नो नीड टू टेक इट. म्हजें जिवीत फकत दवरूंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे. आनी जेन्ना तें हें सगळें घडलें, वील गो फास्ट ओके. आतां हें सगळें जेन्ना घडलें ती काडटा एंड शी ईट दॅट फ्रूट. शी डीड इट एंड गेव ऑल्सो अन टू हर हजबंड वीथ हर एंड ही डीड इट. आपल्या घरकाराकूय दिता, दोगांय खाता आनी दोगांयचे दोळे उक्ते जाता म्हणटा. आनी तांकां गमन येता ती आतां विंगली आसा म्हूण. एंड दे सीवड अ फीग लिव्स टुगेदर एंड मेड देमसेल्व्स एप्रन. आतां पळय तिका अशें दिसलें, एवेक अशें दिसलें की हें म्हाका जाणवाय दितलें म्हूण. आनी दोगांय खाता. जाणवाय कसली येता तांकां आतां गमन येता आतां ती विंगली आसा म्हूण. फीग ट्रीचे अंजिराच्या झाडाची पानां काडटा, शिंवता आनी न्हेसता. तांकां खबर ना देवान सुर्याय रचला म्हूण. जाणवाय कसली? सासणांक भावता तसली घोडेबोरीची विच इज नॉट इटर्नल. घोडेबोरीचें चिंतलें तेणी. थोड्याच वेळाक आमी पानां काडली, शिवली आनी घातली, बट दॅट कवर्ड देम फॉर इटर्नली. सासणांक कवर जाली ती तातूंत. जाणवाय आयली तांकां सासणांक उरता तसली जावं देवा सारक्याची जाणवाय आयली तांकां ना. मनशाक स्वयंबाची जाणवाय आयली जी सासणाची न्हय, थोड्या वेळाची. मागीर ती काबार. आमकां ती जाणवाय नाका. देवान आमकां जाणवाय फावो केल्या आपल्या सारक्याची. ही इज विजडम वीच इज फ्रॉम अबाव. स्वर्गीच्या राजाची जाणवाय देवान आमकां फावो केल्या. हालेलुया. पूण जेन्ना आमी आमचेर डिपेंड रावता आमची असली जाणवाय ते फीग लिव्स बांदता पळय तसली. आनी आतां हांगासर पळय. एंड दे हर्ड द वॉयस of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of Lord God among the trees of the garden. 8वी वळ आमकां म्हणटा जेन्ना देव आयलो तांच्यांनी देवाचो ताळो आयकलो दिसाच्या वेळार, आनी आदाम आनी ताची बायल दोगांय जाणां देवाच्या हाजीरपणांतल्यान वचोन झाडा फाटल्यान लिपलीं. कितें म्हणटा हांगासर? देवाच्या हाजीरपणांतल्यान दोगांय जाणां वचोन लिपलीं. जेन्ना पातोक भितर सरता आमी देवाच्या हाजीरपणान आसा. वी गो अवे फ्रॉम द प्रेझन्स ऑफ गॉड. आमी देवा सरशिल्ल्यान एकूच वस्त मनशाक देवा सरशिल्ल्यान दोशी करता ती वस्त जावन आसा पातोक. सीन सेपरेट मॅन फ्रॉम गॉड. पातोक मनशाक देवा सरशिल्ल्यान पयस करता. भिरांतीचो आत्मो बाळगून दवरून रावता जाल्यार देवा सरशिल्ल्यान आमी एकवटलेली हा वो पयस आहा? पयस. सजमता जेन्ना भिरांतीक आमी येवकार दिता आमच्या भितर तेन्ना कसलें कार्य घडटा तें हांगासर पळय कितें म्हणटा. इज इट एम आय गोईंग फास्ट? फास्ट जाता ना न्हय? टायम फास्ट धांवता म्हूण. ओके सो मुखार आहा? हां प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. How many minutes? 5. 10? 5 or 10? 15 it we can. Okay, let's focus. Okay, so आता ती देवाच्या हाजीरपणांतल्यान लिपली म्हणटा. करेक्ट? कित्या लागून? पातोक तांच्या भितर रिगले. आतां हांगासर बरयलां जेन्ना पातोक भितर रिगता तेंच्या भितर कितें तरी आयलां. नो रीड द 9th verse बाबा. सोरेस्पोरान देवान आदावाक उलो करून विचारलें. ओके सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारले. आतां सांग जायते पाटी जेन्ना आमी पातकान पडटा ओके वायट आमचे सवय घडटा कसलें पातक आमी केलें आमच्या भितर कितें येता? सैतान. तो येताच. सैतान आयलो भितर. पातकाचो मास्टर कोण? द डेव्हिल. पूण आमकां चिंतना कसली येता? देवा सरशी म्हाका आनीक जागो ना. देव म्हाका आतां पयस करतलो.
देव पयस कोत्तलो म्हूण म्हाका चिंतप येता आनी हांवूच देवा सोरशिल्ल्यान पयस वेता. तुमी केन्नाय नदर मारून पळया नाल्यार तुमच्या उगडासाक येतले. एक मनीस जर पातकी जिवीत जियेता तो मनीस कितें चिंतलो, म्हाका आनी देवाच्या घरान जागो आहा, म्हाका आनीक चान्स ना देवाच्या राज्यान, कित्याक म्हजें जिवीत सारकें पाड. करेक्ट? एक पियेता तो मनीस, एक वायट जिवीत जियेता तो मनीस, कसले सारको पाड मनीस आहा, दुसऱ्यांचें पाड केलां, जायतें वायट केलां तो मनीस केन्नाच म्हणचो ना की देव म्हाका आजुनूय मोग कोत्ता म्हूण. तो म्हणचो ना. पूण सोत कितें जावन आसा, तो पातक करूं, तो कितेंय करूं, देव सदांच मनशा कुळाचो मोग कोताच. देव तुजो मोग करता पूण देव त्या पातकाक नाकारता. पूण देव पातकाक नाकारता म्हूण देव तुका नाकारिना. आतां हांगासर आमकां हे खात्रेन उतर दिलेलें आहा, जेन्ना आदामान पातक केलें तोरी आसतना देव ताजे सोरशी आयलो, सोदूंक आयलो. देव सोदूंक आयलो आनी देव कित्याक लागून सोदूंक आयलो, कित्याक ताका नाका आसलोलें ती आपले जाणवायेचेरूच रावन, ती पानां घालूनच रावन आनी तांकां सुटका मेवची न्हय म्हूण हें देवाची खोशी न्हय आसली. देव तांच्या आदाराक सदांच तयार. आयज पर्यंत तोच देव आमचो. गॉड इज सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. त्या वेळार पासून तर आदामाच्या वेळार देव तर आयलो, तांच्या पातकान आसतना पर्यंत देव सोरशी आयलो. आयज पर्यंत आमच्या जिवितांत तर आमी कसल्या पातकान पडल्या, वायट आमचेर आयलां, आयज पर्यंत देव म्हजे सोरशी म्हज्या लागींच आसा आनी ताका खोशी आसा म्हाका ह्या वायटांतल्यान भायर काडूंक. ताका खोशी आसा ह्या पिडेंतल्यान, दुयेंसांतल्यान म्हाका भायर काडूंक. ताका खोशी आसा ह्या बांदपासांतल्यान म्हाका भायर काडूंक. ताका खोशी आसा ह्या वायट व्यसनांतल्यान म्हाका भायर काडूंक. पूण हांव तयार आसा म्हजो हात त्या देवाक दिवंक, हें उतर स्विकारून ह्या उतरा प्रमाणे उलोवंक. तोच प्रश्न म्हाका. देवाक खोशी आहा पूण हांव तयार आसा हें उतर उलोवन ह्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक. प्रश्न तो आसा. आतां ही नवी वळ कितें म्हणटा, एंड द लॉर्ड कॉल्ड अनटू एडम एंड सेड अनटू हिम, वेर आर यू. कितें विचारलें? तूं खंय आसा? तूं खंय आसा. आतां आदाम कितें सांगता तो पळय 10वे वळीन. वाच पळया बाबा 10वी वळ. ताणें जबाब दिलो. आदामान जबाब दिलो. आतां आयकात हो जबाब. ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव वेगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. हां, कितें करून लिपलो तो? हय. आनी कितें आहा मेन उतर मिस आउट जालें तुमकां? भिवून लिपलो. कितें आयलें भितर? यू सी हाव इट सेज इन इंग्लीश. एंड ही सेड, आय हर्ड दाय वॉयस इन द गार्डन एंड आय वॉज अफ्रेड. What does he say? I heard thy voice in the garden. बागेंत हांवें तुजो आवाज ताळो आयकलो आनी हांव भियेलो, बिकॉज आय वॉज नेकेड एंड आय हीड माय सेल्फ. तुजो आवाज आयकलो आनी हांव भियेलो. देवान भिरांतीचो आत्मो दिलोलो ना. खंयसान आयलो? नाव यू अंडरस्टँडिंग? देवान भिरांतीचो 2 Timothy 1:7 द फर्स्ट स्क्रिप्चर वॉट डीड वी रीड? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. वो आतां कितें म्हणटा? आय वॉज अफ्रेड. खंयसान आयली भिरांत? फळ आयलें. फळ आयलें देवाचें उतर मोडलें. सो हाजेर आमी सोजमोंक जाय, जेन्ना आमकां भिरांत येता, ही भिरांत जावन आसा मेळो आत्मो. आनी जेन्ना हो मेळो आत्मो आमच्या भितर कार्य चलयता, त्या टायमार ताचेर आमकां कब्जो घेवंक जावं अधिकार घेवंक आमकां भोव गरजेचें. हालेलुया. सो हांव म्हणना तुमकां कोणाक भिरांत येवची ना, हांव म्हणटा भिरांत येतलीच. पूण त्या भिरांतीच्या वेळार हे उतर स्क्रिप्चर तुज्या तोंडांतल्यान तूं उच्चार, देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, सैतानाक कडसर म्हजे वयलो. तुका म्हजेर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, भिरांतीक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. वेन यू बिगेन टू से दीस वर्ड, सैतानाची पोदरी तुजे वयली नास जाता. एक होल्ड आसता जाणा तूं,
सो आतां कितें आमी अशें गोड दवरता आय एम होल्डिंग दीस पेन रायट नाव लेट्स से Satan has holded me tight. As you say the word of God, I am the body, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. जितलें तूं म्हणटाय तितलो सैतान तुका लूज करून सोडटा आनी तुका तो सोडटा. कित्याक यू आर कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड. तूं डिक्लेअर करताय, उच्चारणी करताय देवाच्या उतराची. सो आयज आमी ह्या शिकोवणेन आमी चड कॉम्प्लिकेट करूं नाका. इल्लेशें सोजमोया. आयज आमी भिरांतीचेर शिकल्या. कितले स्क्रिप्चर्स आमी पळयले. आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. सो देवान कितें दिवंक ना तेका आमी आनी एंटरटेन करपाची गरज ना. बट हाव यू वील स्टॉप एंटरटेनिंग बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड. 2 Corinthians, if anybody is writing, ते बरोवन घे. 2 Corinthians 4:17. जेन्ना आमी भावार्थ आसा म्हणटा आमचे सेकंड स्टेप जातले तोंडांतल्यान उच्चारणी. हांव सोत मानता, हांव उलयतां. देवान तर म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. हांव तर हें सोत मानतां, हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतां. आनी तोंडांतल्यान हांव म्हणटलें देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण देवान म्हाका दिला पदवेचो, थिरमोनाचो आनी पदवेचो आनी मोगाचो पदवेचो थिरमोनाचो. सो यू वील से द स्पिरीट ऑफ लव इज अपॉन मी, द स्पिरीट ऑफ पावर इज अपॉन मी, द स्पिरीट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज अपॉन मी, बिकॉज गॉड has not given me and I'm not going to entertain and confess. देवान म्हाका शोकतेचो, देवान म्हाका मोगाचो आत्मो दिला, थीर मनाचो दिला. भिरांतीक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. when you begin to speak right आतां इल्लेशें सांगता. आतां हो संवसार आसा करेक्ट. संवसार आमकां दिसती पडटा. येस नो. हो संवसार आतां जो आमी पळयता हो संवसार आमी जो पळयता हो आमकां दिसता तो संवसार करेक्ट. इन द सेम वे आमचो रियल संवसार हा दिसना तो जो ओत्मीक वाठार. आनी आमी मनशा स्वयंबान आसा कूड आमकां हा कित्याक आमी ह्या संवसारान रावता म्हूण. पूण आमचो मेन प्लेस आमचो खंयचो आमी जावन आसा आत्मो. एंड वी बिलोंग टू ओके क्रॅकर्स आर दे नो आउटसायड. थिंगा हे आवाज जाता म्हूण तो बिला आसतलो. हय आसते आसूं न्ही सिस्टर ते बसतलो नो प्रॉब्लेम. बसो न्ही तेका बसो न्ही. लेट हिम सीट. ओके हां सुण्यांगू देवान सोडून केल्या मनशाची. हालेलुया. तिणें भिवंक जायना तो भिला म्हूण. ती एक दिवंक ना भिरांतीचो आत्मो. ओके वॉट आय वाज सेयिंग. आतां संवसार आमी एक दिसता तो पळयता आनी एक दिसना तो. रियल संवसार खंयचो आमी खंयच्या संवसाराक बिलोंग जाता. पूण ना एक्चुअली ओरिजिनली वी बिलोंग टू वीच किंगडम वीच वर्ल्ड. दिसता तो दिसना तो. पूण आमचें जिवीत चलयता आमी खंयच्या संवसाराचेर. आतां चेंजीस खंय करूंक जाय. आतां आमी बदलावणी खंय करची पडली. दिसना तेजेर त्या संवसाराचेर आमी सोत मानून चलोंक आमी निर्णय घेवंक जाय. वीच दीस वर्ड वील टीच यू. दिसना ते संवसारा प्रमाणे आमी जिवंक हें उतर आमकां शिकयतलें. मेन पयलें पावल जावन आसा भावार्थाचें आमचें. कित्याक भावार्थ जावन आसा दिसना तेजेर विश्वास सोत मानप विश्वास करप. फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां जेन्ना रिपोर्ट्स येता करेक्ट मेडिकल रिपोर्ट आयलो. दिसलो तुका रिपोर्ट दोळ्यांनी. येस रेड पॉझिटिव्ह रेड करेक्ट. ह्या रिपोर्टान कितें बरयलां जेजूच्या गायांनी बरी जाली. येस नो. जेजूच्या गायांनी बरी जाली. आतां खंयचो रिपोर्ट तूं उंच दवर. आतां हो रिपोर्ट तुका दिसता. हो रिपोर्ट तुका पेकोणी जाल्या ती दिसना. वीच वर्ल्ड यू बिलोंग टू. दिसता तो दिसना तो. हो दिसता त्या संवसाराचो रिपोर्ट. हो दिसना त्या संवसाराचो रिपोर्ट. वीच वर्ल्ड आर यू बिलोंग टू. दिसता तो काय दिसना तो. दिसना तो. सो खंयचें उतर उंच काडचें पडलें. हो संवसाराचो रिपोर्ट काय हें येस. एका एविडन्स आहा तुका दिसता तो एविडन्स आहा ना. फिजिकल एविडन्स आहा ना. एका फकत रिटन एविडन्स आहा. बट वेन यू बिगन टू स्पीक द रिटन एविडन्स वीच गॉड हॅज गिवन यू वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाची मोहिमा आमी पळयतली. जेसून मार्ताक कितें म्हणलें जरी तर तूं सोत मानताय तूं देवाची मोहिमा पळयतली. केन्ना तूं सोत मानताय जाल्यार. सो आमी सोत मानूंक तयार आसा हो रिपोर्ट. येस नो. तूं तर सोत मानता तूं देवाची मोहिमा पळयता. इफ यू बिलीव यू शॅल
स्पीक. तू तो स्वत मानताय तू कितें करतलो उलयतलो. उलयतलो कितें देवाचें. देवाचें उतर. नाव आय वॉन्ट यू टू ओपन आयझाया 53, 4 and 5. आणि हे उतर जे आतां आमी वाचता तें तुमी कान दिवन आयकात. ब्रदर आयक, कान दिवन आयकात. आनी हें उतर काळजार कांतोयलेलें जावन दी. कितले व्हडलो रिपोर्ट आमकां फिजिकल येवं दी. हो रिपोर्ट जे आतां बाय वाचतलें पळय हो रिपोर्ट जावंक जाय सगळ्यान उंच. मार्क केलेलो आहा दिसता. रीड 4 and 5. आयझाया 53 53. verse 4. स्लो वाचा. खरेपणीन ताचेर पडलेले ते कोश्ट दोग आमचेच. खोरेपणी ताचेर पडलेले ते कोश्ट दोग कोणाचे आमचे. तुमकां कोश्ट दोग आहा तुमच्या जिवितान हय. कितले पाटी उच्चारतात दिसांतल्यान आमी ते कोश्ट आनी दोग. कितें सांगून तुका मुगे कोश्ट जिविताचे जाल्या तेन्ना आसा ना आयज पर्यंत सुटका ना म्हणटा म्हणना. म्हणटा तुगे कोश्ट काय न्हय म्हजे आयक स्टोरी. आहा टायम तुका जाल्यार 2 वरां सांगता म्हजी स्टोरी. ना हांव सांगना. अशें म्हणटाय. हांव सांगना आतां. बट अदरवायज आमी कितें म्हणटा तुगे कोश्ट काय न्हय म्हजें आयक तूं स्टोरी. तुगे स्टोरी म्हजे स्टोरी मुखार काय न्हू. मुगे इतले कोश्ट आहा आनी ही म्हणटा ना हांव आयकना ही म्हजी दुस्मान. हांव तर म्हणटा तुगे कोश्ट आयकोंक म्हाका नाका. म्हाका हें उतर आयकोंक जाय. म्हजे दुस्मान कोण आतां म्हज्या कोश्टांचे एक पडलेलें ना. सो ही कोण जाली आतां म्हजी दुस्मान. कोण म्हजे प्रॉब्लम फोनाचेर आयकोना तो म्हजो दुस्मान जाता. कोण फॅमिली म्हाका इसान्ना तूं कशें खबर घेयना ती जाता म्हजी दुस्मान. कोण म्हाका इसान्ना कशें आहा गो तूं ती म्हजी दुस्मान. तांकां अशी खबर पावली हांव बंद ना म्हूण. एक्झाम्पल आं बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम हील्ड एंड आय एम सेट फ्री. ओके आय एम गिवींग एन एक्झाम्पल. सो जेन्ना आमकां कोण इसारिना ती आमची कोण जाता दुस्मान. पूण हें उतर कितें म्हणटा आतां कोश्ट आमकां आहा आमकां जाय आमी ती उच्चारणी करी जाल्यार आमच्या जिवाक बरें दिसता. कित्याक संवसारान आमकां एक शिकयलेलें आहा वेन यू टेल युअर प्रॉब्लम टू अदर्स यू गेट रिलीफ. इट्स अ लाय. वेन यू टेल युअर प्रॉब्लम टू अदर्स युअर प्रॉब्लम इज इन्क्रीजिंग. पूण आमकां संवसारान कितें शिकयलां तूं जेन्ना तुगे कोश्ट दुसऱ्यांक सांगता तुगे काळीज लो जाता. आनी हें स्वत मानून आमी आख्खें जिवीत काडलें लोकांक सांगोन 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 काळीज लो जाता म्हूण. काळीज लो जावन प्रॉब्लम्स वाडत गेला. प्रॉब्लम्स उणें जावंक ना. प्रॉब्लम्स मल्टिप्लाय जायत गेले. इन गॉड्स किंगडम वॉट एवर इट इज देर इज नो प्लस एंड मायनस देर इज अ मल्टिप्लिकेशन. In the system of the kingdom of God or in the kingdom of realms, there is only multiplication. That when you speak something, it will come into multiplication in your life. तू प्रॉब्लम उलय एड जावचें ना मल्टिप्लाय जातलें. वाडटा आनी चोडटा. प्लस म्हणल्यार कितें एक आहा आनी तुका हांव एक दिलें कितली जाली 2. आनी आतां जेन्ना तुका 2 आहा मल्टिप्लाय बाय 2 4. 4 जाली. कितली जावंक जाय एक्चुली 2 + 2 is 4 and 2 into 2 is also 4, right? So multiplication is तू चोडटा वाडटा प्लस जायना एडिशन जायना. अंडरस्टँड. सो प्रॉब्लम एक आसलेलें तें 2 जावचें ना वाडत वेतलें. हालेलुया. सो सजमत आमी कितें म्हणटा तें. सो आमी उतरां आमची जी उलयता ती चोत्रायेन उलोवची आनी जें बरयलेलें आहा तेंच उलोवचें. आमकां जेन्ना कोश्ट जाता हांव जाणा प्रॉब्लम्स जाता ना न्हय. पूण तूं जेन्ना भावार्थाचें जिवीत जियेता तूं प्रॉब्लम उलोवचो ना. यू वील स्पीक दीस. बिकॉज हांगा बरयता आमचे कोश्ट दोग ताणें आपणाचेर घेतले. आमचे कोश्ट दोग. आतां तुजे कोश्ट दोग जेजून तर आपले कुडीचेर घेतले. आपल्या खुर्साचेर खिळायले. आपल्या कुडीचेर घेतले. आपणाचेर तर घेतले. आयज म्हज्यान आनी कोश्ट म्हजे उलोवंक जाय जें तुकडल्यान काडून जेजून आपणाचेर घेयलां तें म्हज्यान आनी पोतें उच्चारणी करूंक जाय. जोरी तर हांव ती उच्चारणी करतां एके भाशेन हांव जेजूचो अकमान करतां. हांव मान दिना तेणें कितें म्हाका केलां पळय तेका हांव पाळो दिना. एके भाशेन हांव तें स्वत मानिना. दॅट इज वाय आय एम स्पिकींग. आय एम गोईंग थ्रू दीस. म्हजे हे कोश्ट म्हजे ते कोश्ट. उतर कितें म्हणटा तुगे कोश्ट ताणें आपणाचे कुडीचेर घेयले. आतां तुगे दुयेंस
ताणें आपणाचे कुडीचेर गेलें. आतां तेणें तर तुजें दुयेंस ताजे कुडीचेर गेलें. आयज आमचे उच्चारणी कितें आसोंक जाय? जेजू, हें जें दुयेंस रिपोर्टाचेर आयलां, हें तुवें तुज्या कुडीचेर गेलां, खुर्सार ताजो तुवें नाश केला आनी तुजो बरयलेलो रिपोर्ट तुवें म्हाका दिला, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. सो म्हजी उच्चारणी कितें आसतली? जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो ओ हांव बरी जाली. हालेलुया. आनी कितें सिम्टम्स दिसती पडोनी, कसली परिस्थिती दिसती पडोनी, आमी तुफाना पोरमोण अशी व्हांवोन वयता तशी न्हय, पूण आमी जावंक जाय. तुमी जाणा बोट आसता तुफानान, ओके, लेट्स से दर्यांत एक बोट आहा आनी तुफान आयलें आख्खें उदक आलता दोलता. बोट कितें जातली? आलतली दोलतली ओ पावतली खंय वारें मारता थिंगा. लेट्स से बोटीन आतां एंकर गायला भितर, आतां कितें जातलें? बोट वयतली? कितलेंय तुफान आयलें म्हूण कित्या लागोन? एंकर आहा. तो एंकर जावंक जाय हें उतर आमच्या जिवितांत. त्या उतराक आमी एंकर कसो घालूंक जाय, सो दॅट कितलेंय तुफान येवनी, कितलेंय सिम्टम्स येवनी, कितलेंय दोळ्यांनी दिसती पडोनी, कितलेंय सांगोनी आमकां फिजिकल रिपोर्ट हें आहा तें आहा तें आहा, तुजो एंकर खंय आसतलो? ह्या उतराक. आनी उतर कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी. सोजमोलें तुमकां हें एंकराचो कॉन्सेप्ट सोजमोलो? तुफान जाता दर्यान, बोटीक एंकर ना, बोट आसतली त्या सुवातीचेर खंय पावत सांगोंक जायना. येसो न्हू? ह्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत थंय पावोंक जाता, बुडोवंकय जाता, पूण ते बोटीक तर एंकर गायला आनी आतां तुफान जाता, बोट वयतली दुसऱ्या सुवातीचेर ना. खंय पळय तुवें एंकर गायला थिंगाच ती रावतली. इन द सेम वे तूं पळय खंय एंकर घालता, तुजें जिवीत थिंगा आसतलें. तूं तर एंकर घालता आयझाया 53:4-5, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, युअर एंकर वील बी स्टक देर एंड दॅट वील ब्रिंग द रिजल्ट इन युअर लायफ. तुफान बंद जातलें. वेन यू आर एंकर, सी तुफान आयलें आतां जेन्ना लायक फॉर एग्जाम्पल यू सेड नो बोट दर्यान तुफान आयलें आनी जेजून तुफानाक थांबयलो, हेचो न्हू बी स्टील म्हटलें, शांत जा म्हणलें, तुफान गेलें. पेद्रू जेन्ना दर्यांत आयलो तेन्नाय तुफान मोड जातालें, पूण पेद्रू जेन्ना तुफानाक पळयलो भिरांतीन बुडोवंक लागलो. पूण जेन्ना ताणें जेजूचेर नदर मारली, बुडटालो तो. एक उतर म्हणलें तेणें, लॉर्ड सेव मी, म्हाका साल्वार कर. जेन्ना जेजूक ताणें उलो मारलो, जेजून ताका हात दिवन काडलो. तेच भाशेन जेन्ना तुफान आहा, तुजो हात, तुजो एंकर आसोंक जाय ह्या उतराक. हालेलुया. आनी उतराक आमकां फिजिकल एविडन्स पयलें ना. जेन्ना तूं तें उतर गोड धरून रावता, फिजिकल एविडन्स इज ते तुका दिसण्यान येता पळय, तें मागीर घडणी येता. बिकॉज उतर जावन आहा, तूं पयलें स्वत मान, देन यू शॅल सी. वॉट्सोएवर यू डिझायर, तूं जें कितें आवडेता तूं पयलें स्वत मान, तें तुका मेवलें म्हूण मागीर तें तुजें जातलें. मार्क 11:24 सेज दॅट. तूं पयलें स्वत मान, मागीर तें तुजें जातलें. सो पयलें आमकां स्वत मानपाची गरज आनी मागीर आमी तें पळयतलीं. हालेलुया. सो आमी सोजमोया, देवान आमकां फर्स्ट थिंग आमी शिकल्या, आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. कॅन यू प्लीज रीड दॅट आयझाया 53:4-5? खरेपणीन ताचेर खरेपणीन ताचेर पडले ते कोश्टूक आमचेच. ताणें भोगलो त्यो दुखी आमच्योच. ताणें भोगल्या त्यो दुखी आमच्योच. सो आमचे कोश्ट, आमचे दोग, आमच्यो दुखी आसा आमकां आयज आमच्या जिवितांत आसा. पूण हांगा उतर कितें म्हणटा? ताणें आपणाचेर घेयल्यो, ताणें आपणें भोगल्यो त्यो आमच्यो दुखी. मागीर बाबा, ह्या मनशाच्या शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें म्हाका दिसलोलें. ओके. आतां हें सगळें जेजूचेर पडलें फॉर्मोण. आमचे कोश्ट, आमचे दूख, आमचे दोग ताचेर पडले. मनशाक कुळाक त्या वेळार कितें दिसलें? की ताका तेज्याच पातकाचें वायटाचें फारीकपण देव दिता म्हूण अशें मनशाक दिसलें. केन्ना? तेन्ना. हें कोणें बरयलां? इजायास प्रवाद्यान बरयलां. केन्नाची खबर? जेजू येवच्या कितले वर्सांच आदीं जेजूची खबर इजायास प्रवाद्यान पवित्र आत्म्या उद्देशी हें प्रोफेसी बरयल्या. हें प्रवादीन पयलेंच जेजू येवच्या आदींच बरयलां. आनी हांगा उतर कितें म्हणटा? मनशाक त्या वेळार जेन्ना जेजू कुर्सार खिळायतालो, त्या वेळार मनशाक अशें दिसलें की तेज्याच वायटाचें फर्मोण तेजेर देव घालता म्हूण. पूण मागीरची लायन पळय, 5th वर्स कितें म्हणटा? खरें म्हणल्यार आमच्या अपराध
अपराधाक लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका ताका आसपास आसपास विणलो. विणलो. आमच्या अपराधाक लागून, आमच्या वायटाक लागून, आमच्या फारीकपणाक लागून, आमचो अपराध आमी वायट केला पळय ते जे वायटाचे फारीकपणा पासून तेका विणलो. इन इंग्लिश ही सेज ही वॉज क्रश्ड, ही वॉज वुंडेड फॉर आर इनिक्विटीज. आमच्या वायटाक लागून, आमच्या पातकाक लागून, आमच्या पातकाच्या सोयंबातल्यान आमकां सोडोवपाक लागून ताका विणलो. म्हणल्यार ताका चिड्डायलो म्हणटा, ताका क्रश केलो. विणलो म्हणल्यार कोंकणीन तुमी कशे भशेन अनदर वर्ड्स? नो, दॅट इज नॉट विणलो, तें विणप. मारलो तेका. म्हणल्यार तेका इट सेज इन क्रश्ड अँड ही वॉज वुंडेड. तेचेर घाये पडले. आर पार विणलो, तेचेर घाये पडले. इंग्लिशीन म्हणटा ही वॉज वुंडेड. अनदर वर्ड से ही वॉज क्रश्ड. चिड्डायलो. आतां फुडें आसतलें चिड्डायलो. वाच पळया. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताच्या शिक्षा पडल्या त्याच वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायाक लागून आमचे गाय पेकले. प्रेज गॉड. गाय म्हणल्यार ही वॉज बाय हीज वुंड्स वी आर हिल्ड. ताच्या गायांनी आमी बरी जाली. सो हें आतां हें कोंकणीन बरयलां, करेक्ट. ताका इंग्लिशीन आमी म्हणटा ही वॉज, ताका चिड्डायलो, ताका ही वॉज वुंडेड, ताचेर घाये पडले. हात तेजे खिळायले, पांये खिळायले, खांड्याचो मुकुट माथ्यार आमी पळयलो आनी तेचे जॉयंट्स. साम्स 17चें पुस्तक 22 आमकां म्हणटा की ताच्या कुडीचेर मांस पर्यंत नासले, आख्खें आंग तेचें पिजलोलें. अशी परिस्थिती जेजूची त्या खुर्सार जाली. आय वॉन्ट यू ऑल फॅमिली, तुमी घरा कडेन साम्स 22, आयझाया 53, 4 and 5, 1 Peter 2:24 हें तुमी वाचात. आनी गॉस्पल जे आहा न्हय, गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, सगळे इन्सिडंट ज्या टायमार जेजू खुर्साचेर वेता, ताका अरेस्ट करता, ताका दवरता, ताका मागीर तो दोंगर तो चोडटा, फर्मंटाचेर घालता, दोंगर तो चोडटा, कसो ताचेर चाबकांचो मार पडटा, कशें ताका खिळायता, कशें ताचेर हो मुकूट घायला, हे चारूय गॉस्पलांतल्यान तुमी हे एवरीडे वाच, नियाळ करा कशे भाशेन. कित्याक हे सगळें जेजू सवें घडलां कित्याक तेज्या उद्देशी आमकां बरेंपण मेळोंक. हालेलुया. सो जेन्ना तुमी हें वाचतलीं, तुमी नियाळ करतलीं, द लॉर्ड वील स्पीक टू यू. देव तुमचें सगळें उलयतलो. कित्याक हें सगळें जेजू घडलां तेच्या वायटाक पासत न्हय, आमच्या वायटाक लागून. आनी निमाणी वळ बरयल्या तेच्या गायांनी आमी बरी जालीं. त्या खुर्साचेर पळय तेच्या कुडीचेर गाये पडले, त्या गाया उद्देशी आमची पेखवणी जाली. आनी आमच्या जिवितान आयज आमी कसल्याय तर आकांताक सांपडल्या, कसल्या दुयेंसाक सांपडल्या, हे नियाळ करूंक आमकां भोव गरजेचें. कित्याक आमकां गमन येवंक जाय जेजून खुर्सार कितें केलां, खुर्सार ताची कशी ताचें जिवीत, त्या खुर्सार ताचे कुडीचें कशें ताणें तें आंग ताचेर पिजलें, चाबकांचो मार ताचेर पडलो, खिळायलो ताका, कांट्यांचो मुकूट ताचेर घायलो, थिपी ताचेर मारली, मुठी ताचेर मारल्यो, कितें म्हणटा ताका वळवळ आयलो, ताका क्रश केलो, ताका सारको पिजलो. आयझाया हे चॅप्टर आमकां आनीकूय म्हणटा तेजे रुपणें अशें जालें म्हणटा की तो आनीक मनशा भशेन पासून तो दिसो नासलो म्हणटा. मनशा भशेन पासून तेजें आनीक रुपणें उरोंक नासलें, इतले ताचेर कोश्ट आयले. आनी हे सगळे कोश्ट जेजून सोंसले तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस फॉर युअर सॅक्रिफायस. ताजे हे सॅक्रिफायस ताणें केले. ताणें बापाच्या उतराक वय म्हणलें, मोरो पर्यान बापाच्या उतराक तो ओबिडियंट रावलो, पाळो दिलो, कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका पळयलो. आयज आमच्या जिवितांत तर आमी कश्टवता, त्रास पडटा आमचेर, पयले जाणा जावंक जाय सोत जेजून हे सगळे त्रास आपल्या खुर्साचेर ताणें व्हरोन तांचो ताणें नाश केला. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. सो आयज कसल्याय कारणाक लागून तुमकां तर भिरांत येता, पयले सुवातेर तुमी म्हणूंक जाय आमकां भिरांतीक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. भिरांते भायर सर, तुका अधिकार ना म्हजे कुडीचेर, कित्याक म्हजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, आनी तुका म्हजेर कसलोच अधिकार ना. बापाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता, भिरांतीचो आत्मो न्हय.
पोदवेचो आत्मो म्हजेर आसा, शोकतेचो आत्मो म्हजेर आसा, मोगाचो आत्मो म्हजेर आसा आनी आप दबावणेचो सेल्फ कंट्रोल आत्मो म्हजेर आसा. म्हाका भिरांतीक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. ही जावंक जाय आमची दिसपट्टे सदां काल आमची जी जिविताची चाल आसा, ही उतरां आमची सदां काल जिविताची उतरां आमची जावंक जाय. दीस हॅज टू बी आर डेली वर्ड्स. आमी जायते पाटी आमची सदांची उतरां आमकां हॅबीट आसता न्हय वायट उतरां उलोवपाची. हांव आनी ती उतरां घेना, नॉट नायस टू से बिकॉज लॉंग बॅक आय हॅव लेफ्ट दॅट. आमी डेली वर्ड्स कितें कितें म्हणटात आमी त्या उतरांची आमकां संवय पडल्या, आमकां गम ना पासून आमी डायरेक्ट म्हणून वेता. येसो न्हू, कित्याक बेश्टी म्हणून वेता? बिकॉज आमकां हॅबीट पडल्या. सो आतां आमची ही हॅबीट चेंज करपाक आमचो वेळ जाला आनी आमची हॅबीट जावंक जाय आतां हें उतर उलोवपाची. भिरांत तुका दिसलें, भिरांत आयली रे आयली, तुवें कितें म्हणूंक जाय? भिरांतीच्या आत्म्या तुका म्हजेर अधिकार ना. कित्याक देवान म्हाका तुका दिवंक ना, देवान म्हाका आपलो आत्मो दिला आनी हें कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी बापाचो आत्मो भितर रावता म्हज्या, भिरांतीचो न्हय. द फियर हॅज टू लीव यू एंड गो. हालेलुया. बिकॉज वेन यू बिलीव दिस you shall speak. Praise the Lord. Praise the Lord. You have understood lot of things, so you need to teach them if they forget. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. So तुम्ही सगळी जाणां टंग्स प्रेयर करूंक जाणा कोतात? Pray in tongues. Pray in tongues. जिबेचे देणे जाणा? Brother, you know right? Tongues prayer. ओके, कोण आमी जाणा ती आमी टंग्स प्रेयर करुया इल्लेशे वेळाक. कोण नोको ती तुमी देवाक आर्गां दियात. तुमकां जे भाशेन येता ते भाशेन तुमी आर्गां दियात आनी टंग्स प्रेयराचे तुमी यू टीच वन एनदर. तुमी शिकय आनी आमचें टिचींगूय आहा चॅनलाचेर, तेंय तुमी पळोवंक जाता टंग्साचेर. बिकॉज टंग्स जिबेचे देणे जावन आसा आमकां पळयत आत्म्याचें देणें बापान फावो केलां आनी ह्या देण्यान जायती आमकां पदवी आहा. कित्याक सैतान जायते आमकां आडोवण्यो हाडटा आमच्या मागण्यांनी, पूण जेन्ना तूं हें जिबेचें देणें करता सैतान आडोवंक शकना, कित्याक ही तेका भास सजमना. ही भास आमची आनी बापाची. सो आमी इल्लेशे वेळाक हें टंग्स प्रेयर करुया आनी आमी इल्लेशे मागणे करुया बिफोर वी क्लोज. ओके, लेट इज ऑल स्टँड. हालेलुया. इतलें सजमलें तुमकां? हां, भिरांतीचेर आनी अधिकार ना. हें टिचींग तुमी बरे भशेन आयकलां. सो भिरांतीक कसलोच अधिकार ना. भिरांत आयली रे आयली, तुमी कितें म्हणटली? देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिलो. 2 तिमोथी 1:7 हो स्क्रिप्चर, हें म्हजें उतर न्हय, हें बरयलेलें उतर. 2 तिमोथी 1:7 सेज देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण देवान आमकां मोगाचो, पदवेचो आनी थीर मनाचो आत्मो दिला. वेन यू बिगेन टू स्पीक दीस वर्ड, द फियर हॅज टू लीव यू. भिरांतीच्या आत्म्याक तुका सोडून वचोंकूच जाय. सो उगडास तर केन्ना भिरांत आयली, इट इज नॉट अ फिलींग, ही भावना न्हय. यू नो, आय फील अफ्रेड, आय फील स्कॅर्ड, म्हाका भिरांत येता, म्हाका भिरांत दिसता. ही भिरांत म्हळ्यार बेश्टी भावना न्हय. उगडास तर हो जावन आसा मेळो आत्मो आनी ह्या मेळ्या आत्म्याक आमचेर कसलोच अधिकार ना आनी आमी तेका आनीक एंटरटेन करूंक शकना. कित्याक आमी कोणाची? क्रिस्ताची. देवाच्या उतराक आमी पाळो दिता पळय, तसली आमी विचून काडलेली देवाची भुरगीं. हालेलुया. आमी देवसाराची भुरगीं न्हय, पूण आमी देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. सगळे आमी दोळे बंद करुया. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiantara la ba 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 ra hala hala. Shiantara la kabara ba 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 na hala hara. Shiantara la kabara ba ba na segere mama mama na hala hara. Shiantara la kabara ba 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 na hara hara. Shiara ba 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 na segere mama mama na hala. Shiara ba 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 na segere ba 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 la hara. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, देवा अर्घ दियात. सगळ्या भिरांतीच्या आत्म्याक, मेळ्या आत्म्याक, सगळ्या मेळ्या आत्म्याचो नाश जावन या वेळार, जे भाशेन तुमी देवाक अर्घ दिता, नाश जावन या वेळार, सगळ्या मेळ्या आत्म्याचो नाश. Come on, every spirit of evil be gone. Leave from these children of God. Leave now in the name of Jesus. I command every spirit of fear to leave these people right now in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. The spirit of
unforgiveness, the spirit of unforgiveness, leave them now, leave them now. Every kind of fear, leave right now in the name of Jesus. The spirit of unforgiveness, leave right now in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rala Kabara Baba Nasegere Mama Mama. The fire of the Holy Spirit. Be filled with the fire. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Fire. God's fire. God's fire. Fire of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Every addiction, leave right now. The spirit of every addiction, leave right now in the name of Jesus. Be free, be free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikara baba 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 rakaba bala hara. Pura raba baba baba bahara hara. I curse in the name of Jesus. Every spirit of sickness, be uprooted in the name of Jesus. I command you, every spirit of sickness, every root of sickness, be destroyed from the root. I command you in the name of Jesus, be uprooted and go to the place where you have come from. In the name of Jesus, I speak complete healing. I speak complete healing in the name of Jesus. I speak complete healing in the name of Jesus. Hallelujah, 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 fire, God's fire, be filled with the fire of the Holy Spirit now. Every root of sickness be destroyed now. Be gone now in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Fire of the Holy Spirit upon you right now. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikara baba baba na hara hara. Shiandara la kabara baba na segere mama mama mama. Pura la kabara baba na segere baba baba baba. Pura la baba 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 na hara hara. Shiandara la kabara baba na segere mama mama. The fire of the Holy Spirit. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikara baba 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 la hara hara. Siara baba 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 hara 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 hara. Pura la kabara baba 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 la segere mama mama. Pura la baba 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 baba. Siara baba 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 la segere baba 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 la hara hara. Siara ra 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 ra. Shiantara la kabara baba baba. Every demonic chains be destroyed from this household in the name of Jesus. I speak to every demonic chains be destroyed, be completely destroyed in the name of Jesus. Every spirit of evil be gone from this household right now in the name of Jesus. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Be filled with the fire of the Holy Spirit. Be filled, be filled, be filled, be filled in the name of Jesus. Shikara baba 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 la hara hara. Shiandara la kabara baba na segere mama mama. Pura la baba baba na hala hala. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Shikara baba 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 hala. Shiandara la baba 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 la kara mama. Siara baba baba na segere bala bara baba. Pura la baba baba na segere mama mama. Hiara baba 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 la hara. Shiandara la kabara baba baba na segere mama mama na hala. Shiandara la baba baba. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी अर्गां दिता बापा हे सांजेच्या वेळा पासत
कशे भाशेन तुवें तुजें उतर आयज आमकां उक्तें केलाय, ह्या उतरांतले सोद तुवें आमकां शिकयलाय, कशे भाशेन हे भिरांतीच्या ओतम्या विशीं तुवें आमकां शिकयलाय बापा, जो ओतमो तुवें आमकां दिवंकूच ना पूण तुवें आमकां दिलाय मोगाचो, पदवेचो आनी थीर मनाचो हे ओतमे तुवें आमकां दिलाय आनी आयज तावन जावं ती आमचें जिवीत बापा, ह्या ओतम्यांत आमी जियेता तशें मोगान, बोळान तुजे शक्तीन, तुजे पदवेन आनी थीर मनाची जावन बापा. आनी आयज ह्या गराब्याक तुवें साल्वासाय हाडलाय, तुवें तांची सुटका केल्या, सगळ्या वायटांतल्यान तुवें तांकां सोडयलां, बोगसोणें दिवपाचें काळीज मोन तुवें तांचें केलाय, कोणें तांकां दुखयलां, वायट केलां, तांकां बोगसूंक तुवें तांकां तयार केलाय, तुका आर्गां दितां बापा. आनी जे कितें भिरांतीचे ओतमे, कसलेच मेळे ओतमे तांचेर कब्जो करून आसले, त्यो सांखल्यो तुवें आयज तोडलाय म्हूण तुका आमी आर्गां दितां बापा. आनी ह्या एक एकल्याक हांगासर तुजीं भुरगीं एकठांय जाल्या, तांची सोडवण तुवें केलाय, तुजें उतर तांच्या काळजाक तुवें पावयलाय आनी ह्या उतराचेर तांचें जिवीत चलोवंक तुवें तांकां निचोव करपाक तुवें शक्ती पदवी दिलाय म्हूण तुका आर्गां दिता. आनी आयज तान ती तुज्या उतराचेर जियेता तसली तुजी मोलातीक भुरगीं, मोगाची भुरगीं कशी ती जावपाक ताणें आयज हो निचोव केला म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आनी जे उतर तांच्या काळजान हे बी आयज पडलेलें आहा, ह्या बियांची बरे भाशेन सदांकाळ उच्चारणी करून ती राखण करची. तुजो ओतमो, पवित्र ओतमो तुवें तांकां दिलाय, तांकां शिकोवपाक, तांकां एक शाराती कसो, एक सांगाती कसो तुवें तांकां फावो केला. जोरी पूण हांव ह्या घरांत गेलें पर्यंत जाल्यार तुजो ओतमो तांच्या सांगाता तुवें तांकां फॉरएवर तांच्या सांगाता रावपाक तुवें तांकां दिला. आनी तो ओतमो, बापाचो ओतमो तांकां शिकयतलो आनी स्वताची वाट तांकां सदां काळ दाखयता आनी हे वाटेर चलयता म्हूण तुका हांव आदी फुडेंच आर्गां दितां बापा. दिनवासतां बापा, हे घराब्या पासत, हे फामिले पासत, हें दार ताणें उक्तें केलें तुजें उतर परगटूंक आनी खुशालकायेन आनंद बरीत जावन तुजें उतर आयज ताणें स्विकारलां आनी सोद तांच्या दोळ्या मुखार तुवें तांकां उक्तें केलें म्हूण तुका हांव आर्गां दितां बापा. आनी हेंच सोद जें आयज ताणें स्विकारलां तें सोद ती खंयच्या कोणशांनी वचोन ताजी परगटणी करूंक तुजी पदवी तुवें तांकां दिल्या म्हूण हांव आदी फुडेंच तुका आर्गां आनी वाखाणणी दितां. आनी ह्या मुखार कसलेंय तांचेर तुफान येवं, कसलेंय अदृश्ट येवं, कसलेय रिपोर्ट्स तांच्या दोळ्या मुखार येवं, तुजें उतर सगल्यावून उंच ती उबारता म्हूण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दितां. आनी ह्या तुज्या उंच उबारलेल्या उतरान तूं तांची सोडवण करताय म्हूण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दितां. आर्गां तुका बापा, ह्या मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी, आमेन. थँक यू जीसस. देवाक व्हडलें आमी आर्गांची हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस.